ना जाल्यार आमची जमनी कमी जायत वयतले स्पिकर सर. बाकी महाराष्ट्रान एक्वायर केल्या किंवा कर्नाटकान केल्या हे मातशे हेजे बद्दल हें करूंक जाय स्पिकर सर. हे व्हडलेशें हें न्हू, पण सरकारान जर प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका दिसता हें सगळें सारकें जातलें स्पिकर सर. थँक्यू. श्री निलेश काब्राल. Speaker sir, I rise to speak and support the resolution moved by Shri Rajesh Faldesai to correct the land records and survey boundaries of the state of Goa. Goa may be very small, 3,746 square kilometers, but what he said makes a difference. हांव अजूनही सर स्पीकर सर आमी जेन्ना बेलगाम वयता आमकां म्हजो जेन्ना बापूय आशिल्लो तेन्ना सांगतालो की आमकां गोंयान जेन्ना बॉर्डरीची क्रॉस करूंक पडटालें की वयर त्या चडावाचेर ते आतां मोडलेली स्ट्रक्चर आहा थंय वचून आमकां स्टॅम्प करून पडटालो पुर्तुगेज टेरिटरी इंडियन टेरिटरी. पूण आतां जर पळोवपाक गेल्यार हांव घेतला वयता स्पीकर सर ती बाउंड्री सारकी मदीं रस्त्यार येयल्या सारके हायजेर, म्हणजे तो जागो कोणाचो काय. सो म्हाका खबर ना 1947 लिबरेशन जालें, 1947 इंडिपेंडन्स जालें, 1961 गोंयचें लिबरेशन जालें. सो गोंयचे टेरिटरी पुर्तुगेजा कडेन तितली आशिल्ली ती आज टेरिटरी कमी कशी जाली तें म्हाका खबर ना. मंत्र्यान म्हाका उतर दिवचें हेजेर नंबर 1. अशेंच सगळ्या बॉर्डरीचेर आशिल्ले स्पीकर सर. सो ही एक गोश्ट म्हाका दिसता राजेश बाबान सांगला तें म्हत्वाची आसा. दुसरी गोश्ट जी स्पीकर सर हांव परतून एसेंब्लीन सांगता आनी ऑनरेबल मिनिस्टर म्हाका प्रॉमीस केला की म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक एग्जाम्पल दिता की तेन्ना चेन ब्लॉक सर्वे करताले स्पीकर सर तेन्ना मॉडर्न गॅजेट नाशिल्ले. आज खुबशे चेंजीस जाले आनी कॉस्ट इज नॉट सो मच. आज करपाक जाल्यार करूं शकता. आज म्हजेच 2 विलेज, एक आमचे सांगेचो आमदार आसा आनी म्हजें हांव आमदार आसा. आमचो विलेज पेडामोळ म्हणून आमचे एक शिरवय विलेज आसा आनी तेंचे सायडीन तुमचे कितें मलकणे विलेज आसा. तितू भितर स्पीकर सर ऑलमोस्ट 100 स्क्वेअर मिटर वीथ नो मॅन्स लँड आसा कित्याक ताका सर्वेच ना. There is no survey. This I have been bringing every time to notice of the honorable minister, and he has put it is no man's land. And the encroachment कोणतरी आता कब्जा करून दवरला. So it is not the government's land also. It is not nobody's land. अशें करून खूबशे गोष्टी जाल्ल्यो आसा. विजयाची आसतली म्हाका खबर ना. विजयाचे सगळे जागे विजयाचे म्हाका खबर ना. सो म्हजें सांगपाचें कितें आहा की ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी जेन्ना उलयता आय थिंक यू रिक्वायर रिसर्वे आनी स्पेशली इफ यू डू नॉट टेक द रिसर्वे ऑफ द एंटायर गोवा. We can take some constituencies to see what are the problems. I am not saying take the entire constituency. You take my constituency to start with. I know of lands which were acquired by WRD, by PWD. They have not been consolidated on the survey maps at all. अजूनही तुझे स्पीकर सर अजूनही डीसी कितली वर्सां डीसी उरतले स्पीकर सर तुमचे केसी 1974 केल्ल्यो सर्वे अजूनही डीसी आहा म्हणजे कितें स्पीकर सर. डीसी म्हटल्यार कितें डिस्प्यूट केस म्हणजे दिस हॅज टू बी रिजॉल्व स्पीकर सर. म्हाका दिसता इट्स अ गुड रेजोल्युशन. Government has to take this as part of the resolution for the needs of the people of Goa. All these issues, there will be problems. You cannot have solution without problems. So problems have to be defined and they will be finished. You can't keep people, neighbor fighting with neighbor, somebody else fighting with somebody else. I think as government we have to take, and government decision is always binding. आता स्पीकर सर जेन्ना कोण तरी आपणाचो जागो खंय तरी 10-20 स्क्वेअर मिटर जागो आहा तुज्या डिपार्टमेंटान सांगता तांकां बाबा तूं सोड जाल्यार तुजे पार्टिशन लोक सोडटा. So like this we have to find आणि खरी तरी इट विल बी प्रॉपर. आज तू पळय स्पीकर सर आमचे डिजिटलायज मॅप तुवें आतां ऑनलायन केला बट इट इज दॅट कंट्रोम. तू कर्नाटका गव्हर्मेंटान वचून पळय प्रेस केले यू स्टँड देर यू सी द लोकेशन यू नो विच सर्वे नंबर यू आर स्टँडिंग. So many changes they have made, and what is Karnataka? It is 10 times, 20 times our size. So if they can do so much digitalization and so much things in land revenue, why can't the state of Goa do? I think somewhere down the line we have to do it. We as part of this government have to do it. We have to give solutions to problems. I am telling you, you start from my constituency. All this, if you are not going to take the whole of Goa, and this is the assurance I want from you. Resolution is very good. Ultimately, people's problems will be solved. That is the idea behind this resolution. Thank you, Speaker sir. Shri Vesh Purkar. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by my colleague Rajesh Faldesai. Speaker sir, हो जो रेजोल्युशन हाडला हो खूब गरजेचो आसा कारण जो बॉर्डर्स आसा गोंयच्यो ह्यो अजून पर्यंत म्हटल्यार 76 जाल्ले तेच्या नंतर कांयच जाल्लें ना. आनी आतां खूब कडेन आमकां पासून दिसून येता की खूब कडेन तुमच्या भागान पासून बॉर्डर लागता. हे सायडीनूय आमकां पेडण्या बॉर्डर लागता, ते सायडीन 70 सायडीच्यान बॉर्डर लागता, ते सायड दारबांदोडा सायडीन बॉर्डर. प्रत्येक बॉर्डरी कडेन स्पीकर सर आतां अशें जालां खुबशें एन्क्रोचमेंट जाला आसतलें स्पीकर सर. पण हेजो अजून पर्यंत सरकारा कडेन म्हाका दिसना ते सारको मॅपिंग सिस्टम आसा. बॉर्डरी पासून सारक्यो मार्क केल्ल्यो ना स्पीकर सर. खंय आमचो लास्ट
लास्ट पॉयंट खंय आसा हो बसून म्हाका कोण कर्नाटका पडटा कोण महाराष्ट्रान पडटा हें बसून म्हाका केल्लें ना. सो हें खूब गरजेचें आसा आनी म्हाका दिसता हें रेजोल्युशन स्पिकर सर सगळ्यांनी पास करून घेवपाक जाय. तशेंच स्पिकर सर जशें आतां निलेश बाबान सांगलें की खुबशे आजून पर्यंत मिन्स ज्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा लोकांची मिन्स विलेजीन जी खुबश्यो प्रॉपर्टीज आसा हांवें मिनिस्टराचे पासून नोंदणी हाडून दिल्लें रिसंटली की एक प्रॉपर्टी हांगा पिलेन गांवान आसा थंय स्पिकर सर अशें जाल्लें आसा तेंची बाकीचे म्हणजे नेबराची प्रॉपर्टीचो जो हें आसा बाउंड्री आसा ती भितूर पावली स्पिकर सर भितूर पावली. सो आतां अशें कितलेशे आसा म्हटल्यार खुबशे एरियेन अशेंच जाल्लें आसा की हांव नकळो कशें जालें तें कित्याक आतां तांकां परत अप्लाय करचें पडटा परत रिसर्वे करचें पडटा. सो हें स्पिकर सर डिपार्टमेंटान करपाक जाय कित्याक ही डिपार्टमेंटाची मिस्टेक आसा. सो म्हाका तरी दिसता की ओवरऑल ऑल गोवा हे रिसर्वे जावपाक जाय की खंय ना खंय आनी जो ओल्ड कॅरेस्ट्रल प्लॅन आसा हो धरून म्हाका दिसता ते रिसर्वे जावपाक जाय ना की आतां येयले आनी थोड्या जाणांनी ऑलरेडी एन्क्रोचमेंट केल्लो आसा आनी कोण ओनर्स आसा स्पिकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट की थोडे जाण ओनर आसा तांकां घेवन रिसर्वे करपाक जाय नाजाल्यार अशें जातलें की कोणूय बोलतो येतलो आनी त्या आपणाची प्रॉपर्टी म्हणटलो आनी फाल्यां रिसर्वे जाल्लो हेजे पयलीं खुबशे जाल्ले आसा हें स्पिकर सर कित्याक आमकां आयकोन येयल्लें आसा. सो हें खूब गरजेचें आसा आनी म्हाका तरी दिसता की बॉर्डरीचेर आमी आयकलां की तुमच्या काणकोण बॉर्डरीचेर वचून ती खूब फुडें आसली ती कारवार ते सायडीन आसली बट आतां ते भितूर पावले आनी खुबशे हे सायडीन पावल्ले आसा. सो हें आजून पर्यंत ट्रॅकिंग जाल्ली ना. सो हें म्हाका दिसता ट्रॅकिंग ही आमच्या सरकारान करपाक जाय आनी हो रायट टायम आसा कित्याक आनीक समज आमी फुडें गेले जाल्यार आनीक एन्क्रोचमेंट जातलें आनीक खंय ना खंय आमचो जो जागो आसा गोंयचो तो एन्क्रोच करतले आनी गोंयान बाकीचे जितल्यो हे आसा ते रिसर्वे एक प्रोसेस सुरवात करपाक जाय आनी हें रेजोल्युशन पास करून घेवपाक जाय. थँक्यू स्पिकर सर. Yes. Sri Carlos Ferreira. Honourable Speaker, I rise to support this motion for a resurvey because there are a lot of changes which have taken place in terms of land which has come in or gone out sometimes because of high tide line also being shifted even in the coastal belts or in the rivers. Sometimes some places roads have come and sometimes roads have been blocked. And in 2003, late Manohar Parrikar, when he was Chief Minister of Goa, 7.87 crores he had ordered a resurvey to be done. But resurvey was done and the maps were not updated and are not made public as of now because apparently there are still discrepancies. All you need to do is issue a notification. I know cost will be there. Under Land Revenue Code, there is a provision for resurvey because not only one survey, you can ask for revision also. So I think that's without bringing legislation, just with a notification. Of course, the cost will have to be borne. You can charge this amount to the landholder owners because they can pay for the resurvey. Why should we not pay if you all are doing a resurvey? So I think that way your burden will go down. Minister. I'd just like to add. Speaker sir, e-survey, first of all, I support the private members' resolution. Jay Bab Rajesh Faldesan Gaila, Tekao support Gurpak Ubraula. Everyone has spoken about it. During demands, I spoke about it, that you require to put all your properties belonging to the state when inventory proceedings, properties that are disputed, roads that are owned by central government, if whatever properties are owned by the state, because there's a lot of encroachments after surveys done in 1976, especially in the PWD department. A lot of things have to be done within the department. An assurance was given to me by Amso Mantri Nainga, Industry Minister. So, busy but Speaker sir, amga ten uttor dille ki industry resurvey ko do. And I think he spent about 1.5 crore, 2 crores rupees to DSLR. And here industry report ditlo industries itself, there was so much of encroachment. So you can imagine if you are going to do Goa centric, I think you will require at least 500, 600, 700 or 800 crores. What provision is there? It is a good thing that surveys the asset of the state needs to be protected. A lot of people have been encroached, but is it possible? Do you have the necessary funds because of the edge? Yes, Minister. Speaker sir, I stand to reply to the resolution moved by Honourable Member Sri Rajesh Faldesai. Speaker sir, the survey of lands had been initiated way back in the year 1968. And the records were promulgated in the years 1971-72. All the features which were existing on lands were captured by surveyors, and every feature has been assigned a unique symbology. No doubt
that periodic surveys were required to be carried out, but it has been the experience of the past that settled boundaries at times get altered when resurveys are carried out, leading to disputes and litigations instead of settling disputes. Speaker, sir, the concerns raised by Honorable MLA are akin to that which echoed in the early beginning of the year 2000. The government thereafter amended the provision of Goa Land Revenue Code and inserted Section 64A and resurvey only for the purpose of capturing and plotting any new structures which had cropped up post-initial promulgation of records were done, and the plans of some of the villages were notified. This resurvey had commenced in the year 2003 and was going on until the year 2016. It later came to be dawned that preparation of survey plans without preparation of Form 1 and 14, Form D, is of no use, and hence the resurvey work that what been conducted as per Section 65A was stalled. However, some of the villages where surveys were conducted, the plans are notified by giving a nomenclature as Goa Land Revenue Code 1968, Rules 2003. Speaker, sir, very recently we had engaged an agency for the preparation of survey and demarcation of areas occupied by the claimants seeking land titles under Forest Right Act 2006. The private agencies had quoted a sum of ₹1.77 per square meter. The total geographical area of our state is 3,702 square kilometers. And if the resurvey as pleaded in the resolution is adopted, the state would have to incur an expenditure of ₹655.25 crores. Speaker, sir, we have approached the Ministry of Panchayati Raj and Department of Land Resource to provide us funds to carry out resurvey of entire state of Goa under the scheme of Digital India Land Record Modernization Program. As per one of the components of resurvey, they were willing to provide us funds to the tune of ₹12 crores 60 lakhs, which is minuscule, to complete the entire survey of our state as compared to what the state is spending. Speaker, sir, currently, to dispose of claims received under Forest Right Act, in fact, for an approximately area of 13 crore square meters, we are spending an amount of ₹1.22 per square meter by outsourcing the work of resurveying and preparation of plans. Speaker, sir, the Land Survey Department has now sent a fresh proposal for seeking revision of rates in the components of resurvey from the current rate of 30 paise per square meter to that of ₹1.22 per square meter. This proposal has been forwarded to the Department of Land Resources on 26/4/2024. Pursuant to the said proposal, the Department of Land Resources have conducted video conferences on 16/7/24 and 23/7/24, so as to understand as to why we are seeking revision of rates in the components of resurvey under Digital India Land Records Monetization Program. In fact, even today, 26/7/2024, a VC is ongoing to cater to our demands towards revision of the fees. Eventually, upon funds being made available, we will carry out the resurvey in a phased manner. Speaker, sir, after the assurance what I have given to the honourable member, I appeal to the honourable member to withdraw his resolution. स्पीकर सर, एका फक्त हांव एक ॲड करता, म्हणजे मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे आमी पंचायत राज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द लँड रिसोर्स एट न्यू दिल्ली तांच्या कडेन फंड्सूय मागल्या होल एज अ सर्वे करपा खातीर, आनी ते फंड्स दिवपाचे आसा, बट तांच्यांनी रेट्स खूब कमी हे केला, आमी तेच्या कडेन रेट्स तो चड जाय म्हणून मागला. बट हे सगळें करता आसतना दोन गजाली म्हत्वाच्यो, एक ओवरलॅपिंग ऑफ द विलेज, स्पेशली निलेशान सांगलें म्हणजे दोन विलेजी लागीं आसतना पयलीं दोन वेगवेगळ्या एजन्सीनी केल्ले, काही सर्वेज जे आसा पळय न्ही ते लागूकूच ना, आनी दुसरें नो मॅन लँड.
आतां नो मॅन लँड जी आसा पळय न्ही ही जाता तितके बेगीन आयडेंटिफाय करपाक जाय आनी तेका आं ना ना ती तें म्हाका खबर ना तें पळोवचें पडटलें ओके नो मॅन लँड ज्या ज्या जाग्याचेर आसा ओके त्योय अश्यो आयडेंटिफाय करच्यो पडटल्यो सम आणि स्ट्रेचीस सीएम म्हणजे कारवार आणि पोळ्या आसता न्ही मदली जी जमीन आसता ती कोणाला म्हणून आयडेंटिफाय अजून येना आमी घेवया आतां स्पीकर सर निलेश रायटली ऑर्डर जी आसा न्ही निलेश काब्रालान ती आमची जमीन. सांगता आसतना त्यांनी सारकें रायटली सांगलां म्हणजे कितें जालां मदल्या बॉर्डरीची जागा जी आहा पळय न्ही पोर्तुगीज हांगासल्यान गेल्या उपरांत गोंय सरकार मातशें फाटींच रावल्या ते फुडें पर्यंत वचून रावपाक जाय आसलें म्हणटा तशें ते बॉर्डर डिस्प्यूट दोनूय स्टेटी मदलो महाराष्ट्र आनी कर्नाटका हांच्याय मदलो एकदां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मदीं घालून स्टेट डिस्प्यूटूय निवप आनी डेट इन आवर ज्युरिडिक्शन इट इज अ गव्हर्मेंट लँड जातली आनी दुसरी बिटवीन द विलेजीस बट हे इश्यू जे आहा पळय दोनूय बिटवीन द टू स्टेट आनी बिटवीन द विलेजीस हे प्रायोरिटीचेर घेता आनी दुसरें सजेशन जें आहा पळय न्ही ओवरऑल आमकां रिसर्वे करपाक जाय म्हणजे आमी जशें पळयता की आतां फॉरेस्ट आसतलें CRZ आसतलें हे सगळें म्हणजे हे सगळें कन्सिडर करून इन फ्युचर आमी स्टेप वायज हाजो जो सर्वे करपाक घेता हे सगळें कन्सिडर करून म्हाका दिसता ऑनरेबल मेंबर बाब राजेश हांणी आपलो रेजोल्युशन फाटीं घेवचें स्पीकर सर मिनिस्टरान सांगलेले त्या प्रमाणे हांव म्हाजें रेजोल्युशन फाटीं घेता येस प्रश्न असो आसा थाराव फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटीं घेतलो गव्हर्मेंट रेजोल्युशन श्री अलेक्स सिकेरा मिनिस्टर Speaker, sir, I would like to move the following resolution. This House recommends the government for adaptation of the amendment done to the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Act number 5 of 2024 as passed by the Parliament and notified on 15th February 2024 so as to make them applicable to the state of Goa. ठराव सभागृहांक आसात पासिंग मंत्र्यान ठराव मान्य करपा खातीर प्रस्ताव मांडचो Speaker, sir, I would like to move the motion for passing of the resolution. हांव श्री अलेक्स सिकेरा हांचो थाराव सभागृहांत मतदानांत घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव मान्य जालो अर्थसंकल्प अनुदान मागण्यो वयली भासाभास आनी मतदान 7वो दीस आमी आतां आजच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रीतपणे घेवया कृषी मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 64, 69 आणि 70 सभागृहांत मुखार मांडच्यो एग्रीकल्चर मिनिस्टर Speaker, sir, on the recommendation of Honorable Governor, I would like to move the demand number 64, 69 and 70. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात दिल्ल्या वळेरी क्रमांक 7 संबंधित मागण्यो सर्वश्री श्री आमदार युरिया लेमांव क्रूज सिल्वा वेन्झी वेगस विजय सरदेसाय कालू सरदा आणि विरेश बोरकर आणि आपल्यो कपात सुचोवण्यो मांडच्यो So I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 7. काय कमेंटान Sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 6. येस Sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 7. Because I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 7. येस एक लक्षात ठेवा जे कोण I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list Yes, number sir. 7. Honorable Speaker, I would like to move the cut motion listed against my name in circulated list number 7. एक सुचोवणी की जे कोण उलयतले आसा न्ही आतांच बटन प्रेस करात हां मारलें ओके स्पीकर सर म्हाका दिसता लिस्ट खूब व्हडलें दिसता तर ती एग्रीकल्चर मिनिस्टर इतको सगळ्यांक कांयच ना म्हणना कांयच ना म्हणना प्रत्येक तुमचे डिमांड सगळ्यांचे पास करता ती बेगीन करूया हय nothing much. Very small. 2-2 मिनटां आयज शुक्रार वयल्यान 2-2 मिनटांनी प्रत्येकान आमचे 1-1 मिनटान उलयतले सगळे ते सगळ्यांनी एका मिनटान सजेशन दिवचे कितें ते जीत कोण उलयता निलेश
आसा हाडला मंत्र्यान पेडे सांगितलं खाल्ले मरे ताका सांगितलं हांवें बरी केळी हाड म्हणून केळी हाडला? घरा बी. आनी एक हाका दी म्हण हे केळे खान वच घरा म्हणून सगळ्यांनी आनी हाडूंक ना ती सगळ्यांक दिवपाचें ना आमकां कार्लोस सरिला अबराल मांडले काडून मांडले मोग गेले. Honorable Speaker, I rise to support my cut motions and oppose the demand. I will speak only on respect of demand number 64, which is agriculture and civil supplies. I will be very brief. First is about bands. आमचे बांध आहात ते फुटतात ते होणके जातात ते I request that there should be a prompt repair of the bands. Secondly, Honorable Chief Minister, I would like Honorable Chief Minister, Honorable Chief Minister, just listen to this one suggestion I've got. This is a good suggestion. आम्ही बांध रिपेअर करूं येतात तेन्ना नॉर्मली प्रॉब्लेम आसता कित्याक ओनर भाटकार नाल्यार शेतकार NOC दिना and you know that problem कितें जाता मागीर उदक भितर येयलें तेन्ना शेतां पाड जाता. Sometimes we are having cousin lands where you're having these mangroves coming. I only have one suggestion. If we need to expedite and we are considering that this is a big environmental damage which is being caused, why can you not work out a system of bringing this under disaster management and the collector can issue an order? तेणी बरें सजेस्ट केलं ते डिझास्टरच्या अंडराने हाडूं नाका ते आनीक प्रॉब्लेम जातलो. No, collector issues the order. खाजन बोर्ड Yeah, Kazan board otherwise. You can use under that. When you Kazan board act to mazun allo na, draft ashillo. So under that, either Kazan board or disaster management, because you give them the power, and I think it overrides all the NOC which are required. This is one thing, but otherwise, this is why I wanted you for this. Other thing which I want to speak is about crop loss, and you all have already given assurance that your payment will be made within 2 months. Honorable Speaker, breach of bands band futle. There are 3 bands which are awaiting your work orders to be issued. One is Goljuenzo band, Goljuan Korzuen. I need to reply dilo maka ki to file sendlo mon, and afterwards you have reconstructed the file and you are waiting now for expenditure sanction kita. Even the NOC from that contractor we have got that he will carry out the work. Second वर्ष जाले आतां ते शेत थिंगा बुडटात सगळ्यान 3 वर्ष जाले आतां आनी कांय अजून काम जालें ना थिंगा. So my request is please take up this work very fast. Podwal Khazan Band tender was issued but it's awaiting expenditure sanction of the government. Kalizor and Atafonde Band in Moira also, again please clear this because tenders are issued and we are only waiting for the work on the Poishe Namun Sangnaka. In Pomburpa, आमचे बांध आहात ते near the Manus, ते पासून फुटले आता आणि अनेक एक बांध 2-3 वर्स फाटी केलो तो 3 वर्सां फाटी ते म्हापसा रिवरा सायडीन तो फुटलो. So I would request that work to be done fast नाल्यार उदक एक फाटी भितर येयलें शेत काबार जातलें. किटला बांध I have already spoken about it, ते आतां फुटले ते. Nivi Kazan I think जोगडीन चलतात. So somebody is not giving NOC, this here, so this is what I'm requesting. If you can use those powers, then you can just take over and finish the work. Todyar pasun amgele national todyar tinga sogle thing kam kuru jay tinga. Other thing I want to speak is agriculture policy. Ami kitle department has taken a lot of suggestions. Kitle lokani suggestion dille. When agriculture policy azun aaj pasun final zalna notify kuru jay and must be implemented. Kazan board. आता सीएमान म्हणला काजान बोर्डाचे काडटात म्हूण सो आय विल नॉट टॉक अबाउट दीस. क्लायमेट चेंज तुमी जाणात की आमी आतां क्लायमेट चेंज जाला आतां फाटीं आमचे शेतकार ट्रान्सप्लांटेशन करूंक गेले पूण कितें जालां पावस इतलो पडलो ते आतां सगळ्याक काबार जातले पिड्ड्यार जातले. सो माय रिक्वेस्ट इज यू कॅन हॅव वॉट इज अ वेदर एडवायझरी बिकॉज तुमी जाणात केन्ना वेन इट्स गोइंग टू रेन हेविली बिकॉज दीस एडवायझरी मस्ट बी टोल्ड टू द फार्मर्स. एक पाटी शेतकाराक सांगलें then I think they will take care not to go to the fields or not to do further work in the field. नाल्यार आतां सगळें ट्रान्सप्लांटींग केलें इतलो पावस पडलो सगळें पिड्ड्यार जाता. then afterwards लोक मागीर येता कॉम्पन्सेशन मागपाक. सो आय थिंक इफ यू कॅन जस्ट डिवायज दीस सिस्टम आनी आमगे शेतकार मोस्टली कृशी कार्ड आसात सो तांकां मॅसेज आहा नंबर आहा तुमचे कडेन मॅसेज धाडूं जाता
heavy rain warning and farmers should not go to the field. कितें सांगू जाता तुमच्यांनी? Support price आतां 25 रुपये per kg for paddy म्हणून वाडोवपा जाय. सो कित्याक सपोर्ट प्रायस ना जाल्यार शेतकाराची कसलो फायदो ना. आनीक एक रिक्वेस्ट आहा की फार्मर्स आमचे शेतकार आहा तेंगे प्रोड्यूस आहा मार्केटिंग करपाक एक कसलो आदार दी तांकां. कित्याक एक पाटी तुमी मार्केटिंगाक हेल्प कोला म्हणून एक कंपल्सरी कितें कर म्हूण बट हेल्प देम सो दॅट दे कॅन मार्केट दे प्रोड्यूस वॉट एवर दे आर डुईंग. अदर थिंग इज ऑन डिमांड नंबर 70 सिवील सप्लायज. ऑनरेबल स्पीकर, आमी आयकतात केन्ना तांदूळ आहा ते whenever you have these grains in these godowns, normally they are having red shit and कितें आसा थिंगा. So we need to make sure that you protect them so they don't have any this kind of dirty substances getting mixed up. And last, I will speak about the North Goa Consumer Forum, which comes under the Civil Supply Department. थोड्या दीस फाटीं हांव गेल्लो थिंगा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कंज्युमर फोरमान, कित्याक म्हाका कोणें मेसेज धाडली की ते कुडके पडले म्हूण बिल्डिंगाचे. सो हांव गेलो तेन्ना फरें हांवें कन्फर्म केला. मागीर रोखड्या इंजिनियराक फोन केला आनी हांवें इंचाला कितें जाता 2018 आसून फायल पेंडींग आसा क्लियरन्स करपाक फकत तें रिपेर करपाक आनी आतां पडपाक लागले तेंचे पड जाल्यार ते मोतले कितें जातलें. मागीर रोखडें म्हाका सांगलां काम कोतलें म्हूण. हांवें म्हणलो आय हॅव टू टेक दिस अप अदरवायज इट वील बी अ प्रॉब्लम फॉर एवरी वन. मागीर ही रियली स्टार्टेड द वर्क. नेक्स्ट डे केला आनी मागीर आनीक एक प्लास्टरींग सगळें केलां सद्या. नाव ही हॅज इन्फॉर्म मी इवन नाव बिफोर आय केम एक फायल मूव केल्या तुका फॉर रेनोवेशन ऑफ दॅट कॉम्प्लेक्स. So I would request, please renovate it so it can be properly, they can utilize it. In addition, and the last point, तेंचो हे आसा कितें स्पेस कन्स्ट्रेंट आसा. रूम आहा ते धाकले रूम आनी लोक कितले येतात, लिटिगंट्स येतात, आदवोगाद येतात आनी विटनेसूय येतात. थिंग जागो ना फॉर द स्टाफ. देर आर नॉट इवन प्रॉपर कॅबिन्स फॉर द मेंबर्स ऑफ द कमिशन. So I would request the government to please find an alternate premises and give them so that they can be really with a court premises, rooms for the members who are judges and room for the staff. Then litigants can have a washroom or a restroom, and this way you can have everything which works out like a proper court. I am obliged. माननीय सदस्य निलेश कारवाल. स्पीकर सर, CM सांगून गेला की पात्रांव सगळे दिता म्हण, तेज्यान कांय उलयनाका म्हण. सो CMन तुका ऑलरेडी जे आमी उलयता ते दी म्हटलां. सो फाल्यां तूं दिना जाल्यार आमी तुका धरतले हें सांगपाक उबो रावला. आतां स्पीकर सर, आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हाका दिसता सिनियर आमचो कलीग आनी खूब वर्सां सिनियर आमचे परस सिनियर. आमी ताका पळयताले, तो चीफ मिनिस्टर जाला आनी खुबशे गोश्टी पळयल्या. आमी तेन्ना दुदाचे भुरगे म्हणटाले ते भशेन. आतां तेजे वांगडा काम करपाक आमकां बरें दिसता. आनी पूण दिसता म्हूण तशें आसना, आसता तशें दिसना हें सांगपाक उबो रावला स्पीकर सर. स्पीकर सर, एग्रीकल्चरान तुमी पळोवपाक गेल्यार गव्हर्मेंट इतले सबसिडी दिता. हांव सांगता सर, पॅडी सीड्स हाडपाक दिता, प्लाविंग करपाक दिता, फर्टिलायझर दिता, मागीर तुजें मॅकॅनिकल ट्रान्सपोर्टेशन दिता, मागीर विडिंगाक दिता, मागीर हार्वेस्टिंग दिता, मागीर सपोर्ट प्रायस दिता. स्पीकर सर, तर आसतना आमी पळयता की जाणटेले शेत रोयताले ते बंद जाले खूब कडेन, पॅडी स्पेशली. बाकीचे फ्रूट जे आसा आमचे हॉर्टिकल्चर ते वाडल्या. हॉर्टिकल्चर क्रॉप जशे कोकोनट वा बाकीचे म्हणजे वेजिटेबल्स हे सगळे वाडटा. आतां म्हजें एक सजेशन आहा ऑनरेबल मिनिस्टराक की आमी इन्स्टेड ऑफ गिविंग सो मेनी थिंग्स ज्यो पर एकड़ पर हेक्टर ताका डायरेक्ट एक स्कीम दिया. म्हणजे कितें, आतां कॉस्ट जर आमकां 10,000 रुपया पडटा, एक्चुअल कॉस्ट काडपाक जाय, ताचो 50% सबसिडी तुमी दिवन चालू करून पळया की लोक करतले वा ना. कित्याक आज तुमी इतले करता, तूं पळोवपाक गेल्यार पॅडीचे जे तुका हांवें क्वेश्चन मागले कितले जाणां घेतले, कोण आसचे ना व्हडलेशे पॅडी सिडा खातीर. सो एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी बाकीचे सगळे बंद करून एक सिंगल पॉलिसी जी केली पर एकर ओ पर हेक्टर हे पयशे आमी तुमी डिटर्मीन करा. रोवपाक 10,000 रुपया लागतले, तितले 5,000 गव्हर्मेंट दितलो जाल्यार खंय तरी चेंज जातले अशें म्हाका दिसता आनी तुमी करचे अशी विनंती करता. ड्रॉप ऑल द अदर थिंग्स. एज पर क्रॉप अशें केलें न्ही. आमचे एग्रीकल्चर जे आसा, जी पाडंग शेती जी आमचे स्पेशली मतदारसंघान आमकां एक्चुअली 2 टायम रोवपाक मेळटा, पूण लोक बिकॉज द कॉस्ट ऑफ हें इतलें वाडला तें करूंक मेळना. दुसरी गोश्ट स्पीकर सर, आमी म्हणटा PM किसानाचे जे आमकां पयशे मेळटा तांकां फक्त ऑक्युपंटाक मेळटा.
आनी आमचे जर सगळे पळोवपाक गेल्यार सगळे टॅनंट आसा तुमकां खबर आहा कायदो तुवेंच केल्लो सो तांकां ते पयशे मेळना सो म्हाका दिसता सरकारान आमच्या सेंट्रल सरकारा कडेन गोंयचे खातीर एक्झॅम्शन मागपाक जाय आज पळयता म्हाका म्हज्या अंदाजान तुका खबर आसतलें म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान हे जे आसा 2000 फार्मर हे पयशे घेता दिसता म्हाका स्पिकर सर 2000 फार्मर आमचे फार्मर कितले आसा सो वॉट इज द रिजन ते घेयना हेजेर लक्ष घालून सीएमा कडेन बसून जे गोंयचो जो 114 स्ट्रक्चर आसा दुसरे भाशेन आसा म्हूण सांगपाक जाय आमचे आज्याचे नांवां आसा अजून ते नाच ताका पयशेच मेळना लोक शेत रोयता सो म्हाका दिसता हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम जी आसा ही तुमी आमचे गोंयचे स्टेटीक मॉडिफाय करून जे ऑक्युपंट कॉलमान आसा आनी जे डिक्लेरेशन दितले ते रोयता कित्याक आज आमी पळयता आतां राजेश बाबान आमचे सर्वे रिकॉर्डाचेर हाडले सर्वे रिकॉर्डाचेर जेन्ना हाडटा जेन्ना जाणटेले आशिल्ले तेन्ना जाणटेल्यांनी नांवां घालून सोडलीं पूण आतां भुरगीं वा तेंची पणजी आसा पळय ती एकामेकाक झगडटा 10 स्क्वेअर मिटर देखून म्हाका कमी तुका कमी म्हणजे अजून तेंच्या पणज्याच्या नांवार आसा स्पिकर सर सो म्हाका दिसता हें करपाक जेन्ना आमी फुडें सरता हे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन जी PM किसान जी हें आसा हेका तुवें म्हाका दिसता हें करूंक पडटलें दुसरी गोष्ट जी आसा स्पिकर सर की आमी शेतकारी निधी जी स्कीम आसा गव्हर्मेंटाची आतां आमी पयर कॉलिंग अटेन्शन हाडलें आनी बाकीच्यो गोश्टी हाडल्यो आनी तितूंत भितर पॅडी कल्टिवेशनाक जेन्ना तुमी डॅमेज क्रॉप जाता ताका तुमी एक फिक्स्ड अमावंट दवरलो आसा फिक्स्ड अमावंट म्हणल्यार कितलो 40,000 रुपीज आनी तेजेर कॅल्क्युलेशन करता पर एकर ते पळोवपाक गेल्यार जायना स्पिकर सर तुजें एक्च्युअल कॅल्क्युलेशन जेन्ना करपाक गेल्यार शेतकाऱ्यांक जे तेणें लॉस जाला ते मेळना ते तुवें 1 लाख करूंक पडटलें आनी तेजेर मागीर कॅल्क्युलेशन करूंक पडटलें नाजाल्यार ते एक्च्युअल मेळना स्पिकर सर ताका लागून लोक हांव म्हणटा मॅडम म्हणटा बोबो मारता म्हणटा हांव म्हणना बोवाळ मारता आनी ताका सांगता की पावना म्हूण पयशे सो तेजे खातीर हे सगळ्यो गोश्टी तुका करूंक पडटले स्पिकर सर की हो जो शेतकारी आधार निधी जो तुमी स्कीम काडल्या ते 40,000 वयल्यान 1 लाख रुपया तरी करूंक पडटले आनी फुडें आमकां मागीर शेतकाऱ्यांक जेन्ना अशें हें जाता तेन्ना तांकां हो मातसो तरी रिलीफ मेळटलो हेजेर तुमी लक्ष घालूंक पडटलें स्पिकर सर हांव पॉयंटीड सांगता स्पिकर सर कित्याक पात्रांव म्हणून तुका पॉयंटीन सांगूंक पडटा ते मातशें तुमी नोट करून घेवचे स्पिकर सर आज एग्रीकल्चरा वयल्यान जशें हांवें सांगलां की एक स्कीम आसा पावर ट्रेलराक तुमी 2,20,000 रुपया पासून दिता 2,20,000 आतां सीएमान सांगलें की हेजेर तुका 1 लाख मेळटा कोणाचें ते कितें म्हणटा ताका आमचे कृशी कार्डाचेर 1 लाख मेळटा स्पिकर सर 2,20,000 जेन्ना तुमी सांगता कॉस्ट आहा तुमी फक्त ताका 80,000 सबसिडी दिता हांव रिक्वेस्ट करता मोदी सीएमान केल्लें आमी पर्रीकर साहेबान केल्लें तेणें म्हाका केल्लें म्हाका लक्षांत ना की एट सोर्स म्हळ्यार कितें जो सप्लाय करता ताका डायरेक्ट गव्हर्मेंट सबसिडी दिवपाची गव्हर्मेंटान ताका डायरेक्ट दिवपाची आमकां जे सबसिडी सोडून जे आमकां पयशे भरूंक पडटा ते पयशे आमी भरता आतां आमकां पळय ते सगळे पयशे भरूंक पडटा मागीर ते फाटल्यान सरकारा फाटल्यान नाचूंक पडटा आनी कितले फायली मुवमेंट जातकीर मागीर कितले पयशे पूण हे पयशे लोक भिता घेवपाक स्पिकर सर तुमची स्किमी सो म्हजें आसा एट सोर्स म्हणल्यार कितें जे कंपनी कडेन तूं बेल मारनाका मातशें 1-2 मिनटां इम्पॉर्टंट इशू सो हे म्हजें सांगपाचें कितें आसा स्पिकर सर ताका एट सोर्स केलो जाल्यार हो विशय सोंपतलो आनी जे कोण पावर टिलर घेता आनी कसली मिशिनरी घेता ते डायरेक्ट तुमी कंपनीक सबसिडी पार्ट दिया आनी जो सबसिडी पार्ट ना तो आमचे कडेन म्हणजे लोकां कडेन घेवन तुमी ताका मिशीन दिवपाचें मातशें लक्षांत घालचें स्पिकर सर एग्रीकल्चर सोंपलें आतां हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल एंड कॉयराचेर उलयता तेन्ना आतांच आमचे तुजे टिका केली आमच्या कलिगान मोविन बाबान की तुमचे कडेन तेजे कडेन एक स्कीम दिल्ली ती तुमी इम्प्लिमेंटूच करूं ना म्हण आतां तो परतो घेवंक सोदता म्हणून सांगला आतां तुमी आशिल्ले हावजान म्हाका खबर ना विचार स्पिकराक विचार स्कीम जी दिल्ली ती तुमी इम्प्लिमेंटूच करूं ना आनी ती परतून घेवंक सोदता म्हण ताका विचार कितें तें हांव सांगलें मागीर हांवें सांगलें म्हणटलें चाडी सांगलें म्हणटलें सो तूं विचार ते कडेन पूण म्हजें सांगपाचें कितें आसा स्पिकर सर तशेंच म्हजी गती जाल्या हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट डायरेक्टर बरी आसा नो प्रॉब्लम पूण म्हाजे मतदारसंघात शेळ्ळे थंय एक हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल कॉयर एक हें आशिल्लें भुरग्यांक शिकोवपाक ते आज स्पिकर सर आमी टेंडर करून तो कॉन्ट्रॅक्टर कोविडा खातीर गेलो अजूनय ती फायल पास जायना हांव नको हांव विचारलें डायरेक्टरा तुमकडे विचारल्यार डायरेक्टर म्हणटा गेल्या फायनान्साक PWD म्हणलें आनी कितें म्हणटा हें चालू आहा अर्दी कुटी बिल्डींग आतां ती भूत बंगलो जावपाक येयला ते रातचे भुरगे वचून न्हिदता मस्ती करता लोक म्हाका हें करता स्पिकर ती मातशें बेगीनूय कंप्लीट करून जे टेक्सटायल हँडीक्राफ्ट थंय आशिल्ले तेजे बरें करचें अशें विनंती करता मातशें लक्ष घालचें स्पिकर सर लास्ट उलयता सिवील सप्लायचेर म्हाका दिसता हांव परतून ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन फॉलोअप करता आमची लोकांचे त्रुटी आसा आतां तुमी ऑनलायन केला
वन नेशन वन रेशन कार्ड म्हणजे रेशन कार्डा भितर जर खंयचे देशा भितर कोणू आसा ते दाखयले रजिस्टर केले तर तांकां मेळटा. बरी गोष्ट केल्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमी केल्या. पूण हितू भितर आतां जे ऑनलायन तुमी कॅन्सलेशन करून सोडली कितली जाणांचे रेशन कार्डा. म्हाका दिसता हेजेर तुवें लक्ष घालपाक. तूं तसो न्ही, तुवें शेतकाऱ्या खातीर कितलेच बरें काम केले, टेनन्सी खातीर खूब बरें केलें. पूण तूं आतां लोक तुका गाडी मारता स्पिकर सर, तुवें बरें करूं ना म्हणटा काम. ते मातशें पळय तुज्या डायरेक्टर कडेन बसून कर, नाजाल्यार म्हाका बसय. आतां सगळ्या उजी सांगपाक बरें दिसना. कित्याक आज पयलीं स्पिकर सर हांव लग्न जालें, म्हजे बायल लग्न, बायलेचें रेशन कार्ड जर कॅन्सल करून हांगा हाडपाक जाय तें जायनाच. 2-2 वर्सां ताका बायलेक तुवें पयस केल्या म्हाज्या ना बयस केला तुवें. हांव दाखयता केसीस तुका, कितल्योच केसी दाखयता की तेजें नांवूच तूं घालपाक शकना म्हज्या रेशन कार्डार स्पिकर सर. हांव नको कितें चल्लां तुजें. दुसरी जर म्हाजें कॅन्सलेशन जर आसा हांवें जर करून घेतलें जाल्यार तेजो जो म्हाका जर फॅमिली जी आसा डिफायन केल्ली आहा, फॅमिली म्हणल्यार आवय बापूय आनी एक भुरगें. आतां तितून भितर आवय बापूय जातरी भुरगीं लग्न जालीं आनी तेंची भुरगीं जालीं ती सेपरेट करपाक जाय, तें तूं करून दिना स्पिकर सर. सो म्हाका दिसता ह्यो सगळी गोश्टी तुवें म्हाका लक्ष घालपाक जाय. आनी तूं लोकांचो मनीस अशें लोक तुमी सांगता न्ही, लोक सांगता. आतां रवी बाब जो आसा हो आमचो मनीस म्हणटा, पूण आतां तो लक्ष घालना म्हणटा. सो मातशें तें लक्ष घाल आनी लोकांचे जे प्रॉब्लेम आसा सॉल्व कर. तुज्या मतदारसंघात प्रॉब्लेम नासता, गणेशाच्या मतदारसंघात स्पिकर साहेबाचे प्रॉब्लेम नासता म्हाका. सो म्हाका हांव वचून पळयता कितें तें. आमी एक्चुली सायडीन आहा, पूण कित्याक तें करना खबर ना. लास्ट एकूच पॉयंट सांगता की सिवील सप्लायच्या डिपार्टमेंटान आमच्या मतदारसंघान तुवें घेतले, जो कोणाक दिल्लो गोडावन तो पडपाचो आहा तो घेतलो, पूण आजुनूय ते रिपेर चालू करूं ना. तो फाल्यां जर पडलो न्ही तुजेरच येतले. हाजे दिसांनी वाडत चड पडटा. सो मातशें तुमी येवन एक लक्ष घालचें अशी विनंती करता. आनी तें बेगिना बेगीन करून घेवचें. आनी इतलें सांगून परतून एकदां तुमी लोकांचे मनीस पात्रांव, ते मातशें लोकां खातीर हे जे रेशन म्हणटा पळय हें मातशें म्हत्वाचें, तें मातशें करचें अशी विनंती करता. आनी स्पिकर सर थँक्यू म्हणटा. माननीय आमदार दिलायलाल लोबो. Speaker sir, I am here to support the demands listed for the day. Speaking on demand number 64, agriculture. Speaker sir, आमचे ZDO आहा ते आमचे बाय संपती बरें काम करता. But I would request the honorable minister, आता पावसान कितलीच शेतां पिड्यार जाल्ली आहा. सो आमचे शेतकार येतात ZDO ऑफिसान येतात, पूण तुमच्याय टिमींक धाडून आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीची जितली शेतां पाड जाल्ली आहा बिकॉज ऑफ द रेन ती सर्वे करून तुमच्या ऑफिसरांकूय वेग्यांच्या वेग्यान धाडचें म्हणून आमचें मागणें. आनी हें पेमेंट जें आहा कंपेन्सेशनाचें तेंय टायमार धाडचें आनी मातशें वाडोवन धाडचें. आनी रिगार्डींग द सबसिडी फॉर हार्वेस्टिंग मशीन हें गेले फावटी सांगलां आमी. रेट कितली आहा 2800 फॉर 1 hour फॉर 4000 स्क्वेअर मिटर. आनी ते 1 वरान ते हार्वेस्टिंग मशीन 4000 स्क्वेअर मिटरान जायच ना, तुमच्या ऑफिसरांक खबर आसतली. सो ते वाडोवन 1.5 hour करपाचें. हे आमच्या शेतकारांक मातशें हेल्प जातलो. हें जे आमी वी हॅव टू स्ट्रेस ऑन युजींग ऑर्गेनीक मॅन्युअर for during cultivating of our fields. ना जाल्यार ही आमची ते केमिकल सारें घालून our quality of soil will go on depleting in the years to come. आणि quality of output, quality of crop in the years to come will go on decreasing. So people have to be made aware about using organic manure. आणि हेही ऑर्गेनीक मॅन्युअराची तुम्ही रेट म्हळ्यार सामान्य मनशांक एक शेतकारांक कोहे अफोर्ड जाता त्या रेटीर हाडून दिल्यार म्हाका दिसता शेतकार विल बी एबल टू बाय इट. अदरवायज आमी नाजाल्यार ऑर्गेनीक मॅन्युअर म्हणून उलोवपाकूच उरतले. सी टू इट्स अफोर्डेबिलिटी टू बाय आर फार्मर्स. आतां बाबा निलेश बाबा MLAन सांगला ते भाशेन आतां आमी गोरवां आमकां सदांच सांगता आमचे शेतकार गोरवां शेतां खाता म्हणून पिड्यार करता. सो वेन दे गो फॉर टू टेक सबसिडी टू अप्लाय फॉर फेन्सिंग तांकां फूल इफ इट इज 1 lakh फूल 1 lakh फारीक करूंक पडटा फर्स्ट ओन्ली. आनी सबसिडी मागीर येता इफ द सबसिडी इज 80% or 75%, you know, आफ्टर 1 year or 2 year तांकां सबसिडी मेळटा. सो तुका रिक्वेस्ट करता की सबसिडीचो अमावंट घेवचोच न्हू.
so that the farmer finds it easier, only to put that amount at source म्हणून सांगला ते भाशेन निलेश MLA. आणि आमचो सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हा तो मातशें वाडोवचो. अगेन रिगार्डिंग द PM किसान, प्रायम मिनिस्टर्स किसान टेनंट्स म्हणून लागलेले हा. रिगार्डिंग डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट टेक्स्टायल अँड कॉयर, हांव पयलें म्हणटा ते आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा आनी बाबा आल्लेकराक, प्रवीण आल्लेकराक वर्साचे वर्सा आमकां क्ले मोल्डिंग मशीन दिता. गणपती करपाचें क्ले मोल्डिंग ह्या वर्सा म्हाका 3 दिला, गेल्या त्या वर्सा 2 दिल्ले. आनी सो आय रियली थँक यू. आमच्या ह्या लोकल कलाकारांक इट हेल्प्स देम, नाजाल्यार ते हातीन ते मोवताले माती, नाजाल्यार पांयान मोवताले. सो इट बिकम्स व्हेरी इजी फॉर देम. आय रियली थँक यू. पूण एक कशी यू हॅव टू टेक केअर ऑफ वन थिंग, दॅट दीस Ganpati idols made from plaster of Paris should be banned, because we, with so much of respect, with so much of devotion, we celebrate Ganesh, and then when you see that Ganpati idols floating in the immersion ponds, it doesn't look nice. So हेंय तुमी पळोवन घेवचें and make a strict law regarding that. Speaking on demand number 70 civil supplies आचे उलयता तेन्ना आमच्या BPL लोकांक 5 kg per head रायस मेवता. आमच्या अंत्योदया लोकांक 35 किलो रायस पर कार्ड मेवता. आनी आमच्या APL कार्ड होल्डरांक 10 kg रायस प्लस 5 kg वीट मेवता. You have to note that BPL card holders and Antodaya card holders don't get wheat. तेंकां 5 किलो पूण वीट दिवचे पर कार्ड, पर हेड दिवपाची गरज ना, पूण पर कार्ड गोवन प्लीज दिवचे म्हणून आमचें मागणें. पयलींच्या तेंपार आमकां ह्या सोसायटीनी नाल्यार फेर प्रायस शॉपान साकर मेवताली सर, आनी तेलूय मेवताले, तें बंद जालां. सो हेंय तुमी चालू करचें म्हणून आमचें मागणें. आनी इम्प्लिमेंटेशन ऑफ डोर स्टेप डिलिव्हरी टू फेर प्रायस शॉप्स, फ्रॉम तालुका गोडाऊन टू देअर रिस्पेक्टीव फेर प्रायस शॉप्स एज पर नॅशनल फूड सेक्युरिटी एक्ट. आनी स्पीकर सर, clearance of backlog of COVID-19, kindly release the commission, freight and unloading payment which is pending with the department. May kindly release in the accounts of respective fair price shopkeepers. आणि सर सेपरेट रेशन कार्ड करपाक आतां मेवना. 2 जाण भाव हा आनी लगीन जालें म्हणटकूच इफ ही वॉन्ट्स टू मेक अ सेपरेट रेशन कार्ड, हें बंद केल्लें हा. आनी कोणा कडेन म्हणटू इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू अप्लाय फॉर न्यू रेशन कार्ड, सर्वीस इज ऑनलायन युजींग स्मार्टफोन. आनी आतां म्हणटू कोणा कडेन स्मार्टफोन ना आनी बारीक मोबायल हा. सो दॅट सर्वीस शूड बी केप्ट ऑफलायन ऑल्सो, where a person can just give the documents and get the service of inclusion of new ration card. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir, I rise to support the demand moved by the Honorable Minister for Agriculture and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker, sir, सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक की वर्साच्या वर्सा आमकां आमदारांक जी झाडां ते मनसुनाक दितात ती टायमाचेर ती तुमची पावतात. ताका लागून खरेंच धन्यवाद एंटायर मतदारसंघा तर्फे. आनी आमी ती मुद्दामून कोणाकूय हाडून अशें दिनात. आमी ल्हान ल्हान भुरग्यांक तेंच्या शाळेन व्हरून दितात आनी ती खरीच खुश जातात. एक स्मायल आसता तेजें, एक आपलें झाड, तें झाड व्हरून घरा लायतात. ताका लागून धन्यवाद तुमकां. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 64 एग्रीकल्चर. स्पीकर सर, आमच्या गोंयान काजू प्रोडक्शन हे खूब
प्रमाणे मोठ्या प्रमाणे कल्टिवेट करतात. पूण जेन्ना हांवें एक LAQ मागलेलो तेचेर म्हाका जो आन्सर दिला त्या प्रमाणे ह्या वर्स म्हणजे 2023-24 24,240 टन काजू मेळ्ळा. पूण 22-23 25,800 म्हणजे 21-22 26,332. तशेंच प्रत्येक वर्सा एक हजार टन देंवता चडटा आनी हे 2 वर्सांक कंप्लीट एक टन देंवला. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवपाची गरज आहा. हे कॅज्यू प्लांटेशन आमी करतात पूण कॅज्यू प्रोडक्शन हे कमी कित्याक जाता? जे आमचे सगळे तुमकां खबर आहा पेडण्या बिचोले सत्तरी हे सगळ्या भागांत कॅज्यू प्लांटेशन चड आहा पूण हे एक हजार टन देंवता. हेचेर दोंगर गेले सगळे आतां कांय ना. हांव उलयतना दोंगर गेले आतां काजी कापले सगळे म्हणून कमी जाले ते. स्पीकर तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय मातशी सांबाळ. स्पीकर सर, कॅज्यू प्लांटेशनाचेर मातशें लक्ष दियात तुमी. दुसरें म्हटल्यार पॅडी फील्ड. आयज खुबशे भुरगे आमचे शेती विशयी इम्पॉर्टन्स दिनात आनी शेतां अशीच पडींग पडलेली आहा. तेचेर आमकां लक्ष दिवपाक जाय. दुसरें म्हटल्यार ह्या पावसान मांद्रे, केरी, हरमल हांगासर उदीक भरून शेतां म्हणजे जे शेतां तेंच्यांनी लायलेली ती नश्ट जाल्यात आनी तुमचें कंपेन्सेशन जे आहात ते टायम टू टायम मेळना. सो तांकां जर कंपेन्सेशन बेगीन मेळत जाल्यार तांकां खंय तरी रिलीफ मेळटलो. हेचेरूय मातसो तुमी लक्ष दिवचो. दुसरें म्हटल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट लास्ट मुद्दाम नोट डावन करून घ्या हे सब्जेक्ट. कित्याक आमी गोंयांत झाडां लायतात. आमी आमचे क्लायमेट पळोवन आमचे हांगासर क्लायमेटीक कंडिशन पळोवन झाडां लायतात. हांगाली देशभरांतलीं झाडां लायतात. पूण जर इंटरनॅशनल लेवल भायले जर देशांतलीं झाडां हांगा लावंक लागले जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जातलो की ना हे तुज्या डिपार्टमेंटाक पयलीं फायंड आउट कर. एक टीम हे कर आनी नोटिफाय कर. जी झाडां हांगासर एलावड ना ती एलावड ना म्हणून एक नोटिफिकेशन आउट जावपाक जाय. कित्याक नाजाल्यार खंयचे डेजर्टांतलीं झाडां हाडून हांगा लायलीं जाल्यार आमचे वॉटर बॉडी लेवल कंप्लीट देंवतलो. कित्याक उदीक एब्जॉर्ब कंप्लीट करतले. हे नेसेसिटी. आयज सगळे जाण म्हणटा हांव कितें फॉर एग्जाम्पल खाजूर गोंयांत जावं शकना. खाजूर जर तूं लायशीत जाल्यार उदीक सगळें फूल एब्जॉर्ब करतले. वॉटर बॉडी लेवल देंवतलो. हे मुद्दम व्हेरीफाय करा तुमी. ना 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 तूं डेजर्टांतलीं झाडां खंयतलींच हांगासर जावं शकना. मुद्दम तुमी फायंड आउट करा. खंयचीं झाडां लावं शकना. वॉटर बॉडी लेवल देंवतलो. उदीक सगळें विशय कितें आसा मांडा. तें चांगलें न्हू. हे नोटिफाय करा. हांवें एग्जाम्पल दिला अशी कितलीशीं झाडां आसतलीं. आयज कित्याक व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स येतात आनी प्रत्येक प्रोजेक्ट कितें आहा ते दुबय भशेन दिसोंक जाय तेंकां. आनी दुबय भशेन दिसपा खातीर ते खंयचीं झाडां हाडून लायतले आनी हे करतले प्लांटेशन करतले. सो हेचेर मातसो लक्ष दिया. डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट. स्पीकर सर, आयज यंगस्टर्स खंय तरी जे तेंची पारंपारीक जे हँडीक्राफ्टाचो बिझनस आसलो तेंची भुरगीं आयज फुडें सरनात. कित्याक तांकां तुमचे कडल्यान डिपार्टमेंटा कडल्यान कांय सपोर्ट मेळना. सो ताका लागून आयज सपोर्ट तांकां जाय. तांकां इन्शुरन्स ना. परत तांकां कसले फायनान्शियल सपोर्ट मेळना जो तेंचो वेवसाय फुडें व्हरा. आयज डे बाय डे रिड्यूस जाता. आयज नवीन नवीन मिशिनरीज येयल्या. मिशीन मेड प्रॉडक्ट्स येयल्यात आनी ते मिशीन मेड प्रॉडक्ट्स येयल्या कारणान तेंचो व्हॅल्यू कंप्लीट देंवला. कित्याक मिशीन मेड प्रॉडक्ट्स आहा ते सवाय मेळटात आनी हेंच्यांनी हँडमेड जे त्रास करून ते आपल्या घरान जी हे करतात हँडीक्राफ्टाच्यो वस्तू करतात ते म्हारग वयता. कित्याक तांकां कश्ट लागता. सो हेचेर मातसो विचार करपाची गरज. तांकां सबसिडी किंवा आनी कितें तांकां फूल सपोर्टाची गरज आहा. आयज म्हाज्याच पेडण्या म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सींत कितलेशे हँडीक्राफ्टचे लोक आहात जे आजून पर्यंत वेवसाय चलयता पूण ते प्रत्येक टायमार इतले म्हणटा आमकां सपोर्ट मेळना. सो तांकां आयज सपोर्टाची गरज आहा. आमकां मागीर तांकां मार्केटींग करपाक आयज आमी लोक उत्सव करतात आनी कितें इव्हेंट्स करतात गव्हर्मेंट लेवलीचेर तेन्ना तेंचे स्टॉल्स लायतात. स्टॉलांक तांकां 3,000 रुपया फारीक करचे पडटात. तांकां ट्रान्सपोर्टेशन येवपाक खर्च थंय तांकां लेबर कॉस्ट सेपरेटली. हे कितलेशेच गोश्टी आहा. हे बारीक बारीक गोश्टी पूण तांकां खूब इम्पॉर्टंट आहा. हे मातशें लक्षात घेवचें तुमी आनी तांकां जाता तितको सपोर्ट करचो. आनी मार्केटिंगाक आयज आमच्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येदो व्हडलो जाला. आयज जर थंयसर एक आमकां जागो मेळत म्हणजे ह्या हँडीक्राफ्ट लोकांक आनी ते जर डिस्प्ले करीत आपले म्हणजे कोणी टुरिस्ट भायलो येता तेन्ना सदांच चिंता अरे हँडमेड म्हणटा घरान केल्ले हे आमचे म्हणजे गोवन कितें तरी केल्ले अशें डिस्प्ले करीत जाल्यार तांकां खंय तरी मार्केटींग मेळोंक शकता. स्पीकर सर,
आनीक चड काय उलयना पूण व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड नंबर 64 झाडांचे उलयला ते मातशें इम्पॉर्टंट नोट डावन करून घ्या. झाडां भायली इंटरनॅशनल झाडां हांगा उपकारची ना, नाल्यार आयज सगळ्यांक दिसतलें हांव कितें उलयता काय म्हणून, पूण फुडले जनरेशन हांगा बसल्यात तांकां फुडले धोकादायक आहा. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार चंद्रकांत शेट्ये. स्पीकर सर, सगळ्यात पयलीं हांव आमचे मंत्र्याचें अभिनंदन करता की बिचोली खातीर आमचे जे सिव्हिल सप्लाय ऑफिस आसले ते खूप ल्हान आसले ते तेंच्यांनी व्हडले आमकां जागा दिवन इनॉग्रेशनय केल्लें आसा. सिव्हिल सप्लायचेर उलयतना स्पीकर सर आमच्या गोंयभर 450 फेर प्रायस शॉप आसा. आतां एका टायमार कितें आशिल्लें, फेर प्रायस जेन्ना कोणाच्या घरा कडेन शॉप आसा न्ही तो ग्रेस्त म्हणजे ताच्या कडेन सोसायटी आसा तो बरो आसा. आज ती परिस्थिती उरलेली ना. हे फेर प्रायस शॉपांची ते शॉप वाल्यांचे तेंचे शॉप चलता म्हणसर मुश्कील, तेंचो सर्वायवल डिफिकल्ट जाला. सो म्हजी थोडी सजेशन आसा मंत्र्याक, आनी मंत्र्याक खबर आसा हांव कितें उलयतलो तें, आनी ही वील तो म्हणजे ती सजेशन इन्क्लूडूय करतलो. सगळ्यात पयलीं आमच्या आतां सद्याच्या सोसायटीनी कितें आसा, तांदूळ आनी म्हाका दिसता गंव दिता, तातूंत त्या शॉपांनी साखर, तेल हे बाकीचे आयटम ऍड करपाचे, सो दॅट तांचो कसो तो एकटो कोण तरी त्या हेचेर आसा सोसायटी, तर बाकीचे जशे विकले काय ताका थोडो इल्लो ताचो प्रॉफीट जातलो. दुसरें कशें आसा, ताका म्हयन्याक एक रेंट फी दिवपाची, एक मिनिमम एक मेंटेनन्स फी म्हणून एक 10,000 दिवपाची. बाबा तूं चलता तुका एक 10,000 म्हणून. तिसरें कशें आसा, तांचे जे कमिशन आसा ते तुमी एनहान्स करचे पडटले. ते खूप कमी आसा, म्हाका दिसता 2.5 रुपया काय कितके आसा ते एनहान्स करूं जाय. आणि हे जे तुम्ही तांकां धान्य दितात ते धान्य तुमच्या मेन गोदावांतल्यान त्यांच्या फेर प्रायस सोसायटी कडेन तुम्ही ऑन डोर स्टॉप घालपाचे. प्लस जे ताका जो हो लागता लेबरर लागता तो चार्जीस दिवपाचो. आणि म्हयन्याक एक 2% वेस्टेज चार्जीस आसा, दॅट ऑल्सो यू शूड इन्क्लूड. हांव कित्याक सांगता, नाल्यार सोसायटी आतां पयलीं एका टायमाक आसले जाणा सोसायटी घेवन लोक कंपिटिशनां आसतालीं, म्हाका ह्या गांवांतली सोसायटी गावता काय तुका. आतां तशें म्हाका दिसना. आतां आमदार जाल्यार म्हजे कडेन काय कोणूच येवंक ना, म्हणजे सोसायटी घेवपाक फुडें येना, कळ्ळां तांकां त्या धंद्यान काय ना म्हणून. आणि जे आमचे हे आसा लिमीट आसा, एबोव पॉवर्टी लायनचे कार्ड करपाचे लिमीट आसा ते 5 लाख आसा, ते वाडोवन 8 लाख करा, सो दॅट जास्त लोकांक फायदो जातलो आनी तांकां हे जातलो. म्हाका दिसता फेर प्रायस शॉपवाल्यांचे दिसता कोवीड टायमाक तेंच्यांनी हे दिल्ले, जे धान्य घातले त्यांचे पैसे अजून तसे ब्लॉक आसा, ते तेंचे मातशे पळयात. हांव जाणा हो फंड सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन अरावंड 5 कोटी काय कितले तरी आसा डेटा, तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन घेवन त्या लोकांचे दियात. एकूच म्हाका सांगपाक, तुमचे जे डिपार्टमेंटान न्ही तुमचे गोदाव आसा, गुडाव आसा, स्पेशली हेतून कारापूर 30 एकदम बॅड कंडिशनान आसा. डायरेक्टरान नोट करपाचो, भितर उदक वता, सगळे कावळे हे वता, तो गोदाव मातसो तो कारापूर 30 वयलो पोरूय. हांव हेच असेंब्लीक हांव डिमांड केल्लो, मिनिस्टर सर हांव डिमांड केल्लो, डिमांड जातून 1 वर्सान तुजो एकूय ऑफिसर येवंक ना. म्हाका हो डिमांड आपूण करूंक काय ना करूंक, नाल्यार खूब फावटी ऑफिसर येतात, तूं हो डिमांड मांडलेलो हाचें कितें करपाचें कशें. 1 वर्स जालें डिमांड करूंक ना, प्लीज नोट, नेक्स्ट इयर हांव हो डिमांड काडचो ना. हांव सरळ सांगतलो बाय, हो डिमांड तो गुदांव हे करात, हांव पळोवन आयला गुदांव म्हणून सांगता. 1 वर्स कांयच जावंक ना डिमांड घालून सुद्दां. व्हेरी क्लियर अबाउट इट, म्हाका याद आसता सगळें. तुमच्या हातून तुमच्या जे सिव्हिल सप्लायन 12 तालुक्यान तुमचे जे इन्स्पेक्टर आसा ते बाबडे इन्स्पेक्शनाक जर वचूं जाय जाल्यार तुमच्या त्या हाका सिव्हिल सप्लाय ऑफिसांक गाडये ना. गाडये मातशे तांकां दियात. तांकां ते व्हडे सिव्हिल सप्लाय आपलेच गाडये घेवन तांचे आपलेच पेट्रोल करता ऑफिसर ते आमचे, तांकांय मातशें काम करपाक हें आसपाचें. म्हाका दिसता असिस्टंट डायरेक्टर पोस्टूय वेकन आसा, थोडे GPSC मार्फत भरल्यात, थोडे भरूंक ना, सो ते पोस्ट हे करपाचे. दुसरें एकूच सांगता, हांव परत एकदां म्हणजे खूब लोकांनी धन्यवाद, हांव तुमचे आभार मानता आनी आमचो MLA प्रवीण आर्लेकार, कित्याक येयल्ल्या वर्सा न चुकता आमच्या बिचोलेन तो आमकां क्ले मोल्डिंग ती मशिनां दिता. आमच्या बिचोलेन तशें जर कांयच ना म्हणल्यार गणपती करपी अरावंड 12 ते व्हडले 13 फॅमिली आसा, येयल्ल्या वर्सा तो दिता. थँक्यू फॉर दॅट प्रवीण. आमच्या हाचेर सांगपाचें म्हटल्यार एग्रीकल्चराचेर उलयतना हांव चड उलयना, एग्रीकल्चर पॉलिसी जाता तितले बेगीन करात. अंदू न्ही तुमी खास करून तुमी साळांतले लोकांची कंप्लेन आसा शेतकऱ्यांची, तुमी जे हाचे बियाणे दिल्ल्यात, खेचे भाताचे बी दिल्ल्यात ते अंदू ते रुजोवंक ना. सो तांच्यानी म्हाका दिसता 650 रुपया तो एक शेतकरी घालता आनी तुमी 650 घालतात. सो तेंचे वेस्ट गेले ते लागना. तो म्हणटा परत घालून तो तरवो येवपाक टायम लागता, स्पेशली साळांतले. म्हाजे कडेन नांवूय आसा त्या मनशाचे, बट आय डिडंट वॉन्ट टू एक्सपोज. सो ते तुमचे ते बी मातशें पळोवपाचें.
कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग प्रमोट करा, फार्मर्स क्लब बी प्रमोट करा. गावागावांनी अजूनही खूपशे लोक शेती करतात. तुमकां जर शेती खरीच बरी म्हणजे खुबश्या गावांनी बरी करता, पूण माझ्या मेणकुऱ्यान तर फुल गावान कोणूच जागा वायचूय सोडिना, कोणाची दुसऱ्याची आसाला घेवन करता. इतलो आमचो गांव आमी एग्रेसिव्ह आसा शेती करपाक. सो त्या खातीर ज्या गावांनी चड शेती जाता थंय तुमचे झेडओ न्ही, तुमचे झेडओ ऑफिसर्स बरे काम करता, डायरेक्टर आमचो एकदम एक्टिव्ह आसता, रिस्पॉन्सिव्ह आसता. जे झाडां ती ही जी अंदू जे चड पावस पडल्या पर्यंत तांकां कंपेन्सेशन दिवंक जाय. जशें आमचे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे कंपेन्सेशन पळयात, आमी डॅमेज जाल्यार सकाळीच आमच्या मंत्र्यान सांगला 1,50,000 बी दिता कंपेन्सेशन. इट इज वर्थ टेकिंग इट. तुमचे तशेंच कंपेन्सेशन पॅरलली वाडयात तुमचे, जाल्यार ते कंपेन्सेशन घेवपाकूय बरें दिसतलें. आणि दुसरें म्हणजे हांव परत एकदा मिनिस्टराचें अभिनंदन करता. मिलेट प्रोडक्शना खातीर पयलीं 2 हेक्टर एरिया तुमची आसली कवर्ड, अंदू तुमची ती मिलेट प्रोडक्शना खातीर 5 हेक्टर वाडला. खूब बरी गोष्ट आसा. थँक्यू. देव बरें कर. माननीय आमदार विजय सरदेसाय. Speaker sir, I rise to support the cut motions that I have moved and oppose the demands. Speaker sir, Dr. Chandrakant Shetty यांनी सांगले आता की मंत्री सारको उदार, डायरेक्टर सारको एक्टिव्ह, म्हणून आमी कट मोशनां मूव करचीच पडटा. कित्याक कट मोशनां मूव करची पडटा? बजेट एलोकेशन एग्रीकल्चराक कमी आहा, डायरेक्टर एक्टिव्ह, मंत्री उदार, बजेट कमी. स्पीकर सर, 2022-23 278.6 crores टोटल एलोकेशन आशिल्लें. हें 3.7% इन्क्रीज जालें रिविजनान, 289.9 crores जालें. एक्चुअल एक्सपेंडिचर ड्रॉप जालो टू 163.32 crores, which is a drop of 14%. स्पीकर सर, काल आमकां मुखेलमंत्र्यान मिलेट्साचो लाडू खा म्हूण सांगलें. सो आतां लाडू आनी मिलेट हाजें हांव मातशें एग्रीकल्चरान वाचूंक गेलो. स्पीकर सर, ह्या वर्सा एक नवो बजेट हेड इंट्रोड्यूस केला, प्रमोशन ऑफ मिलेट्स म्हणून, आनी ताका एक एलोकेशन केलां. कितलें एलोकेशन केलां आसतलें? 3,000 रुपयांचें. 3,000 रुपया. स्पीकर सर, फकाणां करना, एक्टिव्ह डायरेक्टरान चॅक करचें. परफॉर्मन्स रिपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पेज 2, प्रोविजन 0.03 lakh, म्हळ्यार 0.03, 3 out of 100, म्हळ्यार 3,000 रुपया. स्पीकर सर, सबसिडीज अंडर बजेट हेड एसिस्टन्स फॉर हाय यील्ड सर्टिफाईड सीड्स हें 1 कोटी उरला गेल्या 3 वर्सां. म्हळ्यार हें एक उरप, स्टॅग्नंट उरप, हाजें इंडिकेशन कितें? स्पीकर सर, की ग्रोथ एग्रीकल्चरान जायना. स्पीकर सर, आमी खूब जाणांनी उलयलां खाजन लँडाचें रिवायटलायझेशन जावचें म्हणून. 2022-23 6 कोटी रुपया अलॉट केल्ले एक स्किमीक, आनी तातूंत कोरगूट म्हणटा ती सॉल्ट रेजिस्टंट वेरायटी सीड्स प्रोवायड करताले. 6 कोटीचे 1 crore 54 lakhs हेच युटिलायज जाल्या, म्हळ्यार 25% युटिलायज जाल्या. स्पीकर सर, ह्या खेपे एलोकेशन वाडला 7 कोटीचेर. पूण 7 कोटीन कितलीं खाजनां रिवायटलायज जातलीं काय ती ओगीच नगाक दिल्या, हें मातशें तुमी हाजेर विचार करचो. स्पीकर सर, तुमचें एलोकेशन फॉर कमर्शियल क्रॉप्स दॅट इन्क्लूड कोकोनट पॅकेज प्रोग्राम डेव्हलपमेंट बोर्ड, रेड ऑयल, पाम, नॅशनल फूड सिक्युरिटी मिशन, GI टॅग फॉर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स 77 lakhs आशिल्लें तें 39 lakhs केलां, म्हळ्यार देंवलां. एलोकेशन फॉर एक्सटेन्शन एंड फार्मर्स ट्रेनिंग, एक्सटेन्शन म्हळ्यार शेतकारांक वचून सांगप, अवेरनेस क्रिएट करप आनी ट्रेनिंग करप, हें रिड्यूस केलां फ्रॉम 15.72 crores to 12.96 crores. स्पीकर सर, हॉर्टिकल्चर आनी वेजिटेबल क्रॉप एलोकेशन 46.76 crores-च्यान 36.7 crores जायना, तेंय रिड्यूस जालां. सपोर्ट प्रायस एंड क्रॉप कॉम्पेन्सेशन 20 कोटीच्यान 15 कोटी जालां. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना म्हणटा ती 13 कोटीच्यान 3 कोटी जाल्या. स्पीकर सर, प्रोक्युरमेंट ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम फार्मर्स has been reduced from 8.4 crores to 4.5 crores. हे कितें तें म्हाका समजना. स्पीकर सर, आमी सगळे शेतकऱ्यांक सांगतात की बाबा शेती हें भाजी रोया, पूण प्रोक्युरमेंटाचो प्रायस म्हळ्यार बजेट
8.5 कोटी आशिल्लें 8.4 crores आसलें तें 4.5 कोटी केलें. म्हणल्यार म्हाका दिसता गोंय स्वयंपूर्ण करपाचें कांयच विचार ना. बेळगांव स्वयंपूर्ण करूंक सोदता. बजेट जें केलां तूं मातशें तें भटाक विचार. हे गोंय स्वयंपूर्णाचें कशेंच ना. हे बेळगांव स्वयंपूर्ण करूंक सोदता स्पीकर सर. स्पीकर सर, बजेट डॉक्युमेंटान 2 कोटी एलोकेशन आहा स्मृती क्लस्टर म्हणून. पूण परफॉर्मन्स बजेट PB2 स्कीम वायज आउटले पेज 5 आयटम 23 एलोकेशन कितें दाखयता 0. आयकुपाक बरें दिसता स्मृती क्लस्टर बी म्हणून, पूण एलोकेशन आहा झेर सारकें नील. स्पीकर सर, रेव्हेन्यू एलोकेशन फॉर इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज 3 कोटी रुपया जालां, डबल जालां. 10 कोटी रुपया बिल्डींग बांदपाक दिल्या. पूण हे सगळे बिल्डींग बांदून हो डायरेक्टर जो एक्टीव आहा ताणें चिंतूंक जाय की बाबा हे सगळे एग्रीकल्चर शिकून भायर सरतले ते कितें करतले. हांवें वदोळ सांगलां की बायोटेक्नॉलॉजीचे हे मास्टर्स आहा ते एसिस्टंट म्हणून IDCन काम करतात. तशी परिस्थिती आमच्या एग्रीकल्चरिस्टांचेर येवची न्ही. हांव एक खंयच्याच एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्टर्ड जायनासतना हांगा पावलो, पूण अशें सगळें पावचें ना. ते चिंतपाक जाय स्पीकर सर. फायनली अशें जायत की एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट तुमी प्रोड्यूस करीत रावले ते फॅक्टरी कशी, आनी ती कॉलेजीकूय रिकॉग्निशन ना ICRचें. लास्टाक तांकां IDCन लागचें पडत. तशें लागून कांय फायदो ना, तांकां एग्रीकल्चरानूच उरूंक जाय. स्पीकर सर, हांवें एक LAQ विचारलेलो वेदर देर वॉज अ बजेटरी प्रोविजन फॉर इम्प्लिमेंटींग एग्रीकल्चर पॉलिसी. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर पॉलिसी करपाक हांवूय बी मेंबर आहा, हांवें बी पार्टिसिपेट केल्लें आहा आनी काम जाल्लें आहा. बरे बरे लोक थंय तातूंत इनवॉल्ड आहात, नंदकुमार कामत बिमत, आनी ती पॉलिसी रेडी आहा. पूण प्रश्न जेन्ना हांवें घालो तुका की तुवें बजेटरी प्रोविजन केलां काय म्हणून, तुवें म्हणलें ना, इट वील बी डन आफ्टर नोटिफायींग द पॉलिसी. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ सारको सर्वसामान्याच्या मनान जो येता आनी तकलेन येता की तें फुडल्या वर्साक पडलें म्हणून. सो इतली पॉलिसी नोटिफाय करपा खातीर काम जें तुवें केलें तें फुडल्या वर्सा जर ताजें बजेटरी प्रोविजन केलें कितें फायदो? सप्लिमेंटरी डिमांड्साक उलया. कितें फायनान्स डिपार्टमेंटान तांचें चिंतचें की थोडेच डिपार्टमेंट काम करतात पॉलिसी करपाक, तातूंत हो एक डिपार्टमेंट काम केलें पूण तुमी बजेटरी प्रोविजन करना जाल्यार कितें फायदो स्पीकर सर? स्पीकर सर, 3 कोटी रुपया ईशा फावंडेशनाचेर मोडले अशें म्हणून तुमी आमकां LAQन सांगलां. प्रोग्राम आशिल्लो सेव सॉयल. तुमी सांगलें की एक MOU केला टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड कन्झर्व सॉयल ईशा फावंडेशना बरोबर. हांव ईशा फावंडेशनाचेर अगेन्स्ट न्ही, ऑन द कॉन्ट्ररी इट्स अ गूड ऑर्गनायझेशन. पूण म्हाका कळटा ते भशेन तुमी तांचे मनान गेल्यार ते तुमच्या मनान येवंक ना आनी तुमी 3 कोटी रुपया ताजेर मोडले. आतां हांवें एक तुमकां एक क्वेश्चन घालो की बाबा हें करपाक म्हणल्यार तुमी सस्टेनेबल एग्रीकल्चरा खातीर कितें केलें, कितें हें केलां काय प्रोविजन? तुमी म्हणलें कांय ना म्हणून. सो स्पीकर सर, 3 कोटी रुपया कित्याक मोडले? 3 कोटी रुपया उदकान गेले. हय रे, पूण तुमी इन्फॉर्मेशन सरकाराचे पयशे हय तुमी मोडून ना, तांणी मोडले, पूण कोतान मोडले. स्पीकर सर, इव्हेंट करपाक बाब रवी नायक तसो इनवॉल्ड ना. इव्हेंट करपाक थोडीच विंडोज आहात, त्या विंडोन तूं येना आसत, पूण पयशे ते विंडोंतल्यान भायर जे वतात ते पब्लीक एक्सचेकराचे पयशे आनी ताजो इबाड जावचो न्ही हें ओपोजिशनाचें कर्तव्य जाता हांगा रावन सांगपाक. स्पीकर सर, जानेवारी 31, 2023 एक टायम्स ऑफ इंडियन आर्टिकल आयलें की सोलर ड्रायर्स म्हणटा ते तुमी आमच्यो त्यो कित्यो मिरसांग्यो, खोलांतल्यो मिरसांग्यो आनी खंयच्यो मिरसांग्यो, ब्रेड फ्रूट, जॅक फ्रूट हें सगळें ड्रायींग करपा खातीर तुमी 100 सोलर ड्रायराचे 3 फेजींनी प्रोजेक्ट घाला म्हणून बरो अनाउन्समेंट दिसलो स्पीकर सर. पूण प्रश्न घाल्यार कळटा की कांयच जावंक ना ताजेर. स्पीकर सर, नोव्हेंबर 15, 2022 एक आर्टिकल आयलें टायम्स ऑफ इंडियन टू सपोर्ट गोवाज एग्रीकल्चर सेक्टर. The department has approached GMR Goa International Airports Limited to set up a packaging cum sorting facility for agriculture produce. The agriculture department hopes to build an integrated pack house facility which can be used to export fresh fruits and vegetables by flight. Agriculture Minister Ravi Naik said the state is making efforts to strengthen the agriculture logistics sector which can help reduce wastage and improve price recovery. स्पीकर सर, हांवें मुद्दाम ताजेर हें इतलें बरें आयकलें म्हणून प्रश्न घालो की कितें काय म्हणून स्टेटस कितें हें प्रपोजलाचो. म्हाका आन्सर आयलें स्पीकर सर, देर इज नो प्रपोजल. आतां कितें हें? सो सगळें हें जालें न्ही,
हे तुमी बिंदास फोडीत आहात बंडलां अशी. स्पीकर सर, तुम्ही 10 कोटी रुपया प्रोविजन केला कॅश्यू क्लस्टर डेव्हलपमेंटाक, पुणून खंयच कॅश्यू प्लांटेशन डिक्लायन जाता बिकॉज ऑफ हाय टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज. हाजें रेफरन्स खंयच मेळना. स्पीकर सर, LAQ रिप्लायान तुम्ही सांगला की हेवी प्रेसिपिटेशन इव्हेंट्स अँड रायज इन एम्बियंट टेम्परेचर हॅव नेगेटिव्ह इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर इन द स्टेट. सारकें आहा स्पीकर सर. एट द सेम टायम तुम्ही अशें घाला as of now there is no report of crop loss in cashew due to heat wave. स्पीकर सर, एक्टिव्ह डायरेक्टरान वचून चॅक करपा जाय. हांवूय बी एक बारीकसो कॅश्यू फार्मर. क्रॉप लॉस जाल्लोच आहा बिकॉज ऑफ हीट वेव. आतां तुमच्या मनान तर कोण येवंक ना, मे बी शेतकऱ्यांक खबर ना ओ भाटकारांक खबर ना की हातून हे क्लायमेट चेंजान क्रॉप लॉस जाता तें तुमच्या हातून येता म्हणून. सो ताजेर तुमी अवेरनेस करचें पडटलें स्पीकर सर. तातूंत तुमी इम्पॅक्ट ऑफ क्लायमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इन गोवा म्हणटा ती स्टेट लेवल स्टियरिंग कमिटी ऑन क्लायमेट चेंजीचे एक रिपोर्ट आहा. स्पीकर सर, तातूंत आनी नेगेटिव्ह इफेक्ट्स ऑफ क्लायमेट चेंज इव्हेंट्स जाल्ले आहा आनी ताजे खातीर आमचो मेन हेतू आसपाक जाय टू आयडेंटिफाय अँड डिवेलप इंडिकेटर्स फॉर क्लायमेट रिस्क इन्क्लुडींग थ्रेशोल्ड्स अँड एक्सेप्टेबल कोपिंग रेंजीस ऑफ द सेक्टर. स्पीकर सर, इन्क्रीज ओवरऑल इन्व्हेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर R&D, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. आमचो कितलोय एक्टिव्ह डायरेक्टर जावं आमी सगळे शिकिल्ले ते तेन्नाचे. आमचे आतां कळम आयल्या, नवे नवे वस्तू जायत आहा आनी आमी शिकिल्ले ते कशे ते आमीच जाणा. आतां जे भशेन लोक शिकतात खूब रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी तांकां तुमी घेवंक जाय. इज्रायली येतले तुमचे मनान. स्पीकर सर, वेन वील गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट दीस? कॅश्यू फ्लावर्स अँड कॅश्यू एपल्स सफर फ्रॉम प्रीमेच्युअर ग्रोथ ड्यू टू हाय टेम्परेचर. हे खेपे यील्ड स्पीकर सर अर्धान जातलें नॉर्मल टेम्परेचर आसतना ताजे परस. म्हणटकच सरकारान सांगलां काय की शेतकरी आधार निधी म्हणटा ती तातूंत हे क्रॉप डॅमेज ड्यू टू हाय टेम्परेचरूय येता म्हणून. कित्याक हे म्हाका दिसता क्लॉज 2 ऑफ द स्कीम हॅज टू बी एमेंडेड आनी तें जर केलें जाल्यार तेय तातूंत भितर येवंक शकता. आनी खूब आमी फायनली काजू म्हणटा, बाब रवी नायकानूय काजू फेस्ताक वचून काजू जिवाक बरो कसो इल्लो कुट्ट कशें जिवाक बरो तें सांगिल्लें आहा. सो इतलें जेन्ना सांगता तेन्ना म्हाका पूर्ण खात्री आहा की हें क्लॉज 2 तुमी मॉडिफाय करतले आनी जे काजू रोयतात तांकां तुमी आदार दितले. स्पीकर सर, फ्लावर कल्टिवेशनान हांव एक डिमांड करतां सदांच की जायो आनी रोजां ही तुमी प्रोटेक्ट करा. स्पीकर सर, हांवें गेले खेपे म्हाड्डोळा जायो कल्टिवेटरांक उजो पेटोवन तांचे मळे कशे एटॅक जातात ते हांवें सांगिल्लें आहा. स्पीकर सर, गोंयान 358 फार्मर्स आसात प्रोड्युसींग 18,308 किलोज ऑफ जायो ऑन 73 हेक्टर्स ऑफ लँड. आतां हांकां प्रोटेक्ट जावपा जाय स्पीकर सर. ह्यो जर जायो वचून बिल्डिंगो येवपाक लागल्यो जाल्यार हें सारकें जावचें ना. म्हाळसा तुमकां पळयता कितें रे, म्हाळशेचो दोळो आहा, हे सगळे जायो कल्टिवेट करपी मनीस हे म्हाका दिसता बाब रवी नायकाचे आदले सपोर्टर सारके. आतां तूं तांचेर इतलो कॉन्टेक्ट आहा तो म्हाका खबर ना, पूण आसतलेच. तूं कूळ मुणकाराचेर फायट झगडोवपी मनीस. हे लोकांचेर आतां उजो पेटोवन बिल्डर येतात. ना तांचें जालां कशें, हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो ना करूंक जाय न्ही. पूण पयलीं जे उजो लावन जे कल्टिवेशन काबार जाता ते कांय उजो लायनात. फाल्यां ते उजो लायताले जाल्यार दुसरे भशेन आशिल्ले, ते लायना कोण तरी दुसरो लायता. हें सारकें न्ही, अशें जावंक जायना स्पीकर सर. दुसरें म्हणटा ती रोजां ती दसऱ्याच्या टायमार बरी खपतात, सगळ्यांक खबर आहा. स्पीकर सर, गोंयान 266 फार्मर्स आहा प्रोड्युसींग 179.92 टन्स ऑफ मेरीगोल्ड. पूण कितें जाता स्पीकर सर, भायले स्टेटींतल्यान घेवन येतात. आमकां गोंयांत 70 रुपयांक दर पडटा एक ती लायन, तर ती 10 रुपयान विकपाक तयार आसतात कित्याक तांचें प्रोडक्शन व्हडलें आसता. सो आमचो लोकल फार्मर हाय एंड ड्राय पडटा. सो अशा हातून आमी आतां कितें करप? वी वील हॅव टू बॅन द इम्पोर्ट जो जाता भायल्या स्टेटींतल्यान तो बॅन जावंक जाय. आमच्या मनशांक पयलीं खपोवंक जाय. खपयतलो जाल्यार तुवें कितें तरी ताजेर एक स्ट्रॉंग स्टँड घेवपाक जाय. हातून तुका मुखेलमंत्र्यान आदार दिवंक जाय. स्पीकर सर, ड्रोन बेस्ड फार्मींग, हायड्रोपॉनिक्स अँड वर्टिकल फार्मींग. आतां वर्टिकल फार्मींग म्हणटें जाल्लें आहा, तातूंत तुवें म्हाका दिसता ट्रेनींग एक्सपर्टांनी तातूंत घेवंक जाय.
हातून जर आयलें हें ड्रोन बेस्ड बिजनेस म्हणटा हें सगळें तरणाट्यांक एग्रीकल्चरान हाडपाची ही सुविधा. आज तरणाटे हात बुरशे करपाक तयार ना, थोडे थोडे करून येतात बरं जाता, आमचे असलेले शेतकरी आमी. स्पिकर सर, पूण कितें आहा, जितलें तूं टॅक्नॉलॉजी हाडटा तितलें तरणाटे तरुण पिळगेक तें अपिलींग आसतलें. स्पिकर सर, गेले 2 वर्साच्यो सबसिडी इरिगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो सेटल जावंक ना. स्पिकर सर, हांवें गेल्या वर्सा हें केल्लें ICR एक्रिडिशनाचें. डॉन बॉस्को कॉलेज तुमी बुडयलीच, पूण डॉन बॉस्कोंतल्यान शिकून आयिल्ले भुरगे तांकां ICR एक्रिडिशन हें करचें, कितें रिलॅक्स करचें रिक्रुटमेंट रुलान, नाजाल्यार तांचो फुडार पेड्यार जातलो. स्पिकर सर, आमी सगळे तुमचो डायरेक्टर धरून हांवूय बी दापोली शिकिल्ले. आतां तुमी दापोली धाडपाचें बंद केलें, पूण तुमी दापोली धाडपाचें बंद केलें आनी हांगा तुमी रिकॉग्निशनूय ना तुमकां. आमची कॉलेज कितें आनी तुमची कॉलेज कितें ती म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता तुमची कॉलेज एक डिपार्टमेंट आसचो ना आमच्या कॉलेजीचे कंपॅरिजनान. पूण ती कशी तरी येतली, ही कॉलेज म्हणून मानपाक हांव तयार ना. एक फार्म कॉलेज म्हणून येता एट बेस्ट. स्पिकर सर, एक जनता दरबार घेतिल्लो तेन्ना म्हाका एक डिमांड आयलो स्पेसिफीक, की कॅश्यू आनी सुपारी म्हणटा तें PM प्रायम मिनिस्टर फसल बिमा योजनेन भितर घाला म्हणून. हो तांचो डिमांड, की काजू आनी सुपारी हो प्रायम मिनिस्टर फसल बिमा योजनेन इन्क्लूड करची म्हणून. हातून तुमी डबल इंजीन वापरूंक जाय आनी हें करून घेवंक जाय. हो जेन्युइन डिमांड. स्पिकर सर, सिनियरिटी एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसराची पेंडींग आहा त्यो मातश्यो क्लियर कर. स्पिकर सर, 18 एग्रीकल्चर ऑफिसराचे पोस्ट वेकंट आहा ते भरपाची गरज आहा. नॉर्थ गोंयचे फार्मर चड करून आक्षेचे तांकां बुकींग करपाक तोंका येवचें पडटा. स्मार्ट सिटीचे अशें पाड पडिल्लें आहा की तांकां ते पाड पडूं म्हणून ते ट्रॅक्टरूच बूक करूंक येना. ऑल्दो तुजे ट्रॅक्टर घेतलो जाल्यार 400 रुपया वराक पडटा, प्रायवेट घेतल्यार 1100 रुपयांक पडटा. सो शेतकऱ्याक फायदो जाता, पूण ते फेसिलिटी अशी जावंक जाय की थंयचो एग्रीकल्चर ऑफिसरान थंयच बुकींग घेवंक जाय, ते पणजे येवंक पडूंक जायना. स्पिकर सर, स्पिकर सर, तिसवाडी ब्लॉक एग्रीकल्चराचो एला फार्माक सीड्स फॉर लोकल व्हेजिटेबल्स म्हळ्यार आमचो भेंडो आनी वांयगे ह्यो सीड्स ना अशें म्हणून म्हाका मेळिल्लें आहा. सो एक करूंक जाता म्हणटा हें ट्रॅक्टराच्या हातून ऑनलायन बुकींग तूं घे. दुसरें म्हणल्यार सबसिडी ज्यो सीड आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराक दिता हातून मातशी ट्रान्सपरन्सी आनी इफेक्टिवनेस वाडोवचें. लोकल एग्रीकल्चर सीड आहा त्यो ब्लॉक लेवलाचेर अवेलेबल करच्यो. आनीक रेन वॉटर आनी फ्लडिंग कंट्रोल हो तुवें करचो, कित्याक आज मेन डिमांड म्हणटा तो आसतलो. एकदां आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान एक फामाद सांगिल्लें आहा की क्या हुआ, गया चाय पिया समोसा खाया और सब खतम हुआ म्हणून. आज स्पिकर सर, आज असो डिमांड आमचो जाल्लो आहा की सगळीं बुडिल्लीं शेतां ती मातशी तूं पळय, तांचे बेगीन कर आनी डिमांड सोंपलें म्हणून. इतलें आमच्यान म्हणूं येता. म्हणून हाजेर हांव एग्रीकल्चर डिमांडाचेर काबार करता. 2 मिनटां हँडिक्राफ्टाचेर उलयता. स्पिकर सर, पारंपारीक मुर्तीकार म्हणटा ते गणपती करपी 388 ट्रेडिशनल आयडल मेकर्स आसात. स्पिकर सर, तुमी क्वेश्चन घालतना सांगतात नंबर ऑफ गणेश आयडल्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स, हें तुमचे कडेन रिकॉर्ड ना म्हणून, पूण तुमी सबसिडी दितात 200 रुपया पर आयडल. स्पिकर सर, गणेश आनी दुर्गेचे आयडल जे आहात ते भायल्यान येतात, प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे जाता, हें आमी सगळे आयकतात. पूण कितें जालां, ते येत आहा आनी तांकां आमी हेंय दितात. म्हणजे सोल्युशन कितें हाका? सोल्युशन अशें दिवं येता की QR कोड म्हणून दिवं येता, जो स्कॅन करून गोंयचे जे मुर्तीकार आहात तांकां आमकां फायदो जातलो. आनी RTO आनी होम डिपार्टमेंटाक सांगून भायल्यान जे मुर्त्यो येता त्यो बंद करच्यो. स्पिकर सर, कुणबी ज्यो साडयो आहा ताका एक डॅबी म्हणून आसता, डॅबी डिझायन म्हणून. म्हणल्यार एक कडेन एक तालुक्यान जो आसता तो एक तरेचो आसता, दुसऱ्या तालुक्यान दुसरे तरेचो आसता. ती जर साडी पळयली जाल्यार तुका कळटा ती खंयची म्हणटा ती. सो ताजे बेजिकली रिकॉर्ड आसपाक जाय. आनी ही आमची हेरिटेज. हें म्हाका सांगपी, हांव कांय त्यो साडयो करपी न्ही, पूण म्हाका एक सांगपी एक टॉप डिझायनर जे आमचे ओल्ली गांवाचें. स्पिकर सर, ही एकूच असो गांव साश्टींतलो जो हँडलूम विवर आसात आनी म्हाका दिसता तांकां आदार दिवप गरजेचें. स्पिकर सर, ही कुणबी आमी पळयतात, कुणबी साडी तुमी जेन्ना प्रायम मिनिस्टराक मेळूंक वता तेन्ना मुखेलमंत्री कुणबी हें दिता, शॉल दिता. सगळ्या कडेन कुणबी फामाद जाल्लें आहा, बरें, व्हेरी गूड. पूण ही तुवें हेरिटेज राखूंक जाय, हाजो रिकॉर्ड आसूंक जाय, नाजाल्यार आमी काबार जातले. स्पिकर सर, आमी कोलवा टू कावेलू सिंग खंय वच तूं, नाजाल्यार आमी आमचे मुंगला वयल्यान कोलवा वता,
इतले तुका काश्मीरी दुकानां मेळटात. एकूय कुणबी साडी विकपाचें दुकान कित्याक ना? हें आमी हँडीक्राफ्टान चिंतपाची गरज आसा स्पिकर सर. आमी म्हणटात हें आमचें हँडीक्राफ्ट म्हणून, पूण त्या रस्त्यार मेळना, आमकां मेळटा काश्मीरी कार्पेटां. सो खंय पावलें गोंय, आनी गोंयचें USP म्हणटा तें कितें जालें? स्पिकर सर, गेले खेपे आमी कोको पीट म्हणटा तेजें मॅन्युफॅक्चर प्रमोट कर म्हणून हांवें तुमकां एक डिमांड केल्लो. स्पिकर सर, कुणय एक कॉयर डिफायब्रिंग प्लांट आहा, ताजी कॅपॅसिटी आहा 6,000 हस्क पर डे, म्हळ्यार 6,000 नाल्ल तांच्यान डिफायबर करूंक जाता. स्पिकर सर, आमचें गोंयचें एन्युअल प्रोडक्शन मिनिमम 100 लाख नाल्लांचें आसतलें. 100 लाख मिनिमम. हांव ते आमचेच म्हणटा, गोंयचे नाल्ल. भायर येता ते पळयलें जाल्यार कितलेच चड आसतले. सो असलें एक प्लांट आसा, तसले 50 प्लांटां आनी घालूं येता. सो हीं प्लांटां घालूंक दिवप, ताका सबसिडी दिवप आनी तें कोकोपीट म्हणटा तें वापरप, हाजेर तुवें विचार करपाची गरज आहा. स्पिकर सर, एक PM विश्वकर्मा स्कीम म्हणून आहा. हे विश्वकर्मा स्किमीन टेलरींग कोर्सीस केले, आनी ज्यांचे टेलरींग कोर्सीस जाले तांकां तुमी ही स्विंग मशीन दितली म्हणून सांगिल्ली. स्पिकर सर, तांकां अजून ती मेळूंक ना. ती खंय पावल्या ती मातशी तुमी सांगची. स्पिकर सर, अपरांत शोरूम आसात. अपरांत शोरूम जर पळयले जाल्यार खरें दिसपाक जाय कशें एक आर्ट गॅलरी कशी दिसपाक जाय, कित्याक दे आर द शोरूम्स फॉर हँडीक्राफ्ट्स. स्पिकर सर, हे दिसता अपरांत शोरूम गुदांव कशें. सो गुदांव जावन फावना. जे आमचे हँडीक्राफ्ट आहा ते एक आर्ट गॅलरी कशी दिसूंक जाय, ते अपरांत शोरूम रिनोवेट जावंक जाय, अपग्रेड जावपाक जाय. गुदांव कशें दिसूंक जायना, हे गुदांव कशें आतां दिसतात. स्पिकर सर, एक बाब कार्लोस आल्वारेसाचो प्रश्न आशिल्लो ऑन गोवा बाजार. स्पिकर सर, हो गोवा बाजार म्हणटा तो 2012ची संकल्पना, ती नाच जाली मदीं. 2019 परती आयली. ताजे मागीर 2019 आयली ती हँडीक्राफ्टाची म्हणून. ती घुवन आर्ट एंड कल्चर आयलें तातूंत. आर्ट एंड कल्चर येवन आतां टुरिजम आयलें, आनी गोवा बाजार म्हणटा तो बदलून गोवा हाट जालो. सो म्हाका स्पिकर सर एक कळना, आनी पात्रांवान ते मातशे विचार करूंक जाय की एक गोवा हाटान अशें कितें आहा की 3 डिपार्टमेंट, तिनूय डिपार्टमेंट तातूंत तकली घालतात. तातूंत कितें आसा तें म्हाका कळना. आतां ते चिंबेल ते मेरशे जावपाचें आहा. पयलीं आशिल्ले हँडीक्राफ्ट, मागीर गेलो आर्ट एंड कल्चर, आतां आयलां टुरिजम. सो बाबा, हो प्रोजेक्ट कितें आनी खंय पावपाचें? स्पिकर सर, सिवील सप्लायान रेशन जे डीलर आहा 388 रेशन डिलरांक सिटीजन सर्वीस सेंटर घालपाक क्वॉलिफाय जाले म्हणून रिकॉर्ड आहा. स्पिकर सर, ही केन्ना सर्वीस तुमी स्टार्ट करतले? ही तांकां करपाक दितले म्हणून तुमी सांगिल्लें. स्पिकर सर, सिवील सप्लाय गुदांवांची परिस्थिती कितें आहा? गेले खेपे आमी खूब जाणांनी दाखयलें की हें कुशिल्लें तुमी दितात आनी कितें दिता म्हणून. पयर एक रिपोर्ट आयला पेपराचेर 7 जुलैक की होंडा म्हणटा थंय तुमचे 2 हे रूफ वाऱ्यान उडून गेले म्हणून. आतां भितर कितें आशिल्लें? भितर तातूंत ग्रेन्स आसतल्यो. सो जेन्ना ते उडून गेले तेन्ना उदक भितर गेलां आसतलें. उदक भितर गेलें जाल्यार तें पेड्यार जालां आसतलें. सो स्पिकर सर, हें आतां परतें रॉटन रायस आमी विकलें म्हणून ह्याय वर्सा ती परिस्थिती परती जातली काय कितें? हें रिनोवेशन आनी मेंटेनन्साचें जावंक जाय. स्पिकर सर, 2023 गॅस ब्लास्ट जाल्यार 2. एक मांगोर हिलाचेर एक 21 वर्सांचो भुरगो भायर पडलो आनी 3 जाण अनकॉन्शियस जाले. स्पिकर सर, गॅस कंपनीज प्रॉफीट करीत आहा चड. गेले 10 वर्सांच्या हाजेर सगळ्यांत चड आतां करता. पूण आतां जेन्ना एक सिलिंडर घेता एक मनीस, तेन्ना ताका कितें वॉर्निंग जाल्यार ट्रेनींग आसता, बाबा कसो सिलिंडर वापरप, हें ब्लास्ट कसो प्रिवेंट करप, तें कोंकणीन बी बरयलेलें आसूंक जाय. तें कांय खबर नासता आनी ताचे खातीर हें स्पिकर अज्ञानान जाता अशें दिसता म्हाका. मिनिस्टरान क्लेम केलां की डिपार्टमेंटाक LPG कंज्युमरा कडच्यान कसलीच कंप्लेन ना म्हणून अंडरवेट गॅस सिलिंडरांची. आतां नवें रॅकेट जालां की सिलिंडर विकतनाच तुका थोडो ताजो काडून तुका विकतात. गोवा कॅन म्हणून एक ऑर्गनायजेशन आहा NGO, तांणी ताजेर सारकें गेले 2 वर्सां ते कंप्लेन करीत आहा की गॅस सिलिंडर अंडरवेट मेळटा म्हणून. आनी स्पिकर सर, लिगल मेट्रोलॉजीन हाजेर रेड्सूय केल्या आनी हें कन्फर्म केल्लें आहा की हें खरेंच अशें जाता म्हणून. स्पिकर सर, मोडस ऑपरंडी असो आसता की एक सिलिंडरांतल्यान 4 किलो LPG काडटात, सील मागीर लूजली घालतात आनी तातूंत भितर उदक घालतात. खंय
सिलिंडरान उदक घालतात. ही एक कंप्लेंट रामा नायक म्हणून रेस्टॉरंट जो पणजे चलयता ताणें कंप्लेन केली की आपल्या सिलिंडरान उदक मेळ्ळा म्हणून खूब पळय ताजो तितलो काडिल्लो आनी उदक भरिल्लें. सो हें एक रॅकेट स्पिकर सर चलता. हे रॅकेटाचेरूय तुवें कितें तें विचार करचो आनी गव्हर्मेंटाचें सगळीं इंजिनां वापरून एक्शन घेवची. स्पिकर सर कंज्युमर अफेर्सांत एकूच हांव सांगूंक सोदतां, ओदोळच्या मंत्र्याक हांवें सांगिल्लें, एक तुमचो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कंज्युमर रिड्रेसल कमिशनाचो प्रेसिडेंट आहा ॲडव्होकेट संजय मोतीराम चोडणकर म्हणून. साश्टीचे लोक आनी सावथ गोंयचे लोक स्पिकर सर म्हज्या मनान आयल्यात की ताजो बिहेवियर व्हेरी डिसअपॉयंटींग. तो एरोगंट आहा आनी ताका कसलोच सिनियर सिटीजनाक कांय रेस्पेद दाखयना. तो लोकांक आपूण जर वचून उलोवंक आयले जाल्यार सांगता ना आदवोगादाक घेवन यो म्हणून. एकूच मिनटान सोंपलें. ताजेर अरे काबराल सोंपयता सोंपोवंकूच बेगीन उलयना. स्पिकर सर कितल्योच केसी ताज्या अंडर आसात त्यो स्पिडिली डिस्पोज जावंक जाय, तो करना आनी सरकार हाजेर कांय एक्शन घेना. हांव अशें नांव काडलां इतल्याच खातीर कित्याक तुजे कडच्यान हांव एक्शन एक्सपेक्ट करता. स्पिकर सर पब्लीक इंट्रस्ट म्हणटा तो सगळ्यान इम्पॉर्टंट. ही जावपाक जाय, नाजाल्यार म्हाका दिसता एक हायकोर्टाचो जुईज पसून असो बिहेव जायना ते भशेन तो पाविल्लो आहा. देख नासलें देखलें म्हणटा ते भशेन तें ताका जाल्लें आहा. ही हो मद सरकारा कडच्यान सोबना. हाजेर तूं कितें करतलो हें म्हाका खात्री आहा. आनी हाजे खातीर हांव मागता न्हू तुजे कडेन की हे जे डिमांड्स आमी काडले हे कट मोशनाची मूव केले आनी तुजे नदरेन हाडल्या ताजेर तुवें एक्शन घेवची. देव बरें करूं. माननीय आमदार उल्हास तुयेकर. स्पीकर सर, डिमांड सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावला. डिमांड नंबर 64 एग्रीकल्चर. आमचे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक हांणी खुबशी ह्या डिपार्टमेंटान सुदारणा हाडल्या. आमी पळयता की एग्रीकल्चरा अंडर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट येता आनी तेजे चेअरमॅन बाब पेमेंट शेड. आमी पळयता गोंयभर जवळ जवळ 1200 भाजीची दुकानां आमी पळयता गाडे गोंयभर आनी हेजेर आमकां स्वस्त दरान भाजी मेळटा. आनी भाजी आयज आमी पळयता की सरकारान ही भाजी लागवड करपा खातीर खुबशे प्रोत्साहन दिल्ले कडेन आहा. त्या खातीर लोक आयज खुबशे भाजी लावपाक लागले आनी आमचे गोंयचे भेंडे जावं बाकीची भाजी ही सुद्दां आयज दुसऱ्या स्टेटीन वचपाक लागल्या. आनी आमी पळयता की ह्या खातीर हेक्टराक 80,000सून 1 लाख दिवपाचें सरकारान केला. देशा भायर न्हू, गोंयच्या भायर. सो त्या खातीर खुबसो तांकां आनी सपोर्ट दिले जाल्यार लोक जे शेतांची पडीक दवरल्या त्या सुद्दां ते भाजी लावपाक सुरवात करतले. आमी पळयता की आमच्या प्रत्येक पंचायतीक ग्रास कटींग करपाक खुबशे त्रास आसता. सरकारान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान प्रत्येक पंचायतीक ABCD ए पंचायतीक एक 5 मशिनां, दुसरे पंचायतीक 3-2 अशें करून जर ग्रास कटींग मशीन दिल्यार खुबशें हें काम जे प्रत्येक रोड सायडीची झाडां वाडटा ती कटींग करपाक हांकां खूबसो बरें जातलें. कांय पंचायती गरीब आसता. दुसरें आमी स्पिकर सर पळयता डिमांड 69 हँडीक्राफ्ट एंड टेक्सटायल. ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर खुबशीं बरीं कामां जाल्या. आज ह्या दिसांनी आमचो एक हांव गोवोरमेंटाक कॉंग्रेच्युलेशन करता की आमचो एक आर्टिस्ट सागर मुळे he was recently showcased this at UNESCO World Heritage Exhibition. ते एक सरकारान एक बरें पावल केलें त्या खातीर सरकारचें अभिनंदन. दुसरें आमी स्पिकर सर पळयता खूब वर्सां पासून गोंयान गणपतीच्यो चित्रशाळा पळोवपाक मेळटाल्यो आनी गणपतीच्यो चित्रशाळा ह्यो ते स्वता माती ती आपल्या पांयांनी हातींनी अशी मळोवन ती करताली. ह्या खातीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान आमचे प्रवीण आल्लेकर यांच्यानी आनी आमचे रवी नायक बाब मिनिस्टरान ह्या खातीर खूब सपोर्ट केला. जे पयलीं 100 रुपया मेळटाले पर आयडियला फाटल्यान ते आयज 200 रुपया केल्ले कडेन आसा. तरी सुद्दां हे खूब कमी आसा. आनीकूय तांकां वाडोवपाक दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे ही माती जी मळपाक जी मशिनां सुद्दां आयज सरकारान कॉर्पोरेशना मार्फत उपलब्ध करून दिल्या. जवळ जवळ 79 मशीन ही गोंयभर लोकांक दिल्या. त्या खातीर हांव अभिनंदन करता कॉर्पोरेशनाचें आनी मिनिस्टराचेंच. त्याच प्रमाणे आमी स्पिकर सर पळयता गोंयांत खुबश्यो POP ह्यो मुर्त्यो येवपाक लागल्या आनी हेजेर खंय तरी आमी कंट्रोल हाडपाची गरज आसा. कारण ह्यो मुर्त्यो जेन्ना येता तेन्ना त्यो
आमचे जे खरे गोंयचे आर्टिस्ट असता तांकां खंय तरी तांकां ते डॅमेज करता, त्यांच्या पोटाचेर पांय दवरपाचो प्रयत्न जाता आनी ह्यो जेन्ना गणपती आमी जेन्ना विसर्जन करता तेन्ना ह्यो गणपती तश्योच उरता, तेजे ती डिस्ट्रॉय जायना. आमची जी चिकट माती आहा ती रोखडी ती डिस्ट्रॉय जाता आनी खंय तरी हे नाले बिले आसा ते पोल्युटेड जावपाक लागला. ह्या खातीर सुद्दां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हेजेर नजर दवरपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता डिमांड नंबर 70 सिवील सप्लाय. आयज सिवील सप्लायन ऑनलायन सगळें केलां, इन्क्लुजन डेलिटेशन नांवां, आनी हें सारकें जायना. लोकांक त्या खातीर खूब त्रास जावपाक लागल्या. ह्या खातीर तुमी लोकांक हें जर ऑनलायन जर चलतलें जाल्यार तुमी थंय लोकांक ते जर बरी सेवा दिवपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय आनी लोकांक ज्यो फावटी पडटा ह्या खातीर ते कमी जावपाक जाय. तशेंच आमी पळयता जे लोकांक आपली फॅमिली वाडल्या कारणान रेशन कार्डां नवीन करपाक जाय, सेपरेट करपाक जाय, अशी रेशन कार्डां सद्या बंद आसा. ह्या खातीर खूब म्हाका दिसता 2-3 वर्सां जालीं लोक आमदारा कडेन येता आनी आमी जेन्ना चवकशी करतात ती आजून पासून सुरू करूना अशें सांगता. ते तुमी बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाची गरज आसा. तशेंच आमी पळयता चडशा गोंयच्या लोकांनी अबाव 5 लाख इन्कम आहा तेंच्यांनी आपली रेशन कार्ड सरेंडर केल्ली आनी तेन्ना सरकारान सांगलेलें की ग्रीन रेशन कार्ड दिता म्हणून. आजून पासून एक ग्रीन रेशन कार्ड दिवना, कारण तेजो एक रेशन कार्ड असल्यार एक खंय तरी एक तेजो एक डॉक्युमेंट व्हॅल्यू असो म्हण तो रेशन कार्ड एक गरजेचो आसता. हो ग्रीन कार्ड दिवपाची खूब गरज आसा. दुसरें आमी पळयता स्पीकर सर, खुबशे फेर प्रायस शॉपांनी जे जाणटे लोक आसता तेंची ती फिंगर तेंची ती लागना मशिनाक आनी तांकां ते फेर प्रायस वाले तांकां तेंचे रायस बी दिवपाक तांकां डिनाय करता. कारण अशा जाणट्या लोकांक ती बोटां लागना तेंची आनी ते लोक खुबशे मागीर आमदारा कडेन येता की आमकां तांदूळ दिवना, आमकां तो सोसायटीला त्रास करता म्हणून. अशा लोकांक तुमी जर फिंगर लागना जाल्यार तांकां सुद्दां तुमी रेशन दिवपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय आनी हे तुमी मिनिस्टर करतले अशें समजता आनी थँक्यू म्हणटा. माननीय आमदार संकल्प आमोणकर. टायम वाडयतलो. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 69. Speaker sir, हांव मुद्दाम हांगा आमच्या सिनियर मोस्ट मिनिस्टर आमचे बाब रवी नायकाक मुद्दाम सांगपाक सोदता हांव आनी हे मातशें तेंच्या डायरेक्टरान नोंद करचें, कित्याक आयज आमच्या मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा आनी महिला मंडळ्स आसा. म्हळ्यार इतली थंयसर सेल्फ हेल्प ग्रुप जाल्लेले आसा आनी महिला मंडळ जाले, बट आयज खंय तरी आमच्या ह्या डिपार्टमेंटा कडसून जे तांकां पयलीं जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक महिला मंडळ आसा जी ट्रेनिंग मेळटाली फ्रॉम हँडिक्राफ्ट डिपार्टमेंटा कडसून, आयज ती खंय तरी म्हाका दिसता ती फाटी पडलेली आसा. आयज म्हाका दिसता ही ट्रेनिंग परत एकदा सुरू जावपाची गरज आसा. स्पेशली जे आमचे हँडिक्राफ्टाचे पयलींचे कोर्स आसलेले पळय, टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, कॉयर विवींग एंड स्पिनींग, हँडलूम विवींग, अशे खुबशे पॉटरी, क्राफ्ट, बांबू, आनी हे म्हाका दिसता खंय तरी गेल्या फावटी हांवें रिक्वेस्ट करून आमकां थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक हेजो बेनिफीट मेळलो. सो हांव मागता की रेग्युलर जे कोर्सीस आसा पळय हे स्पेशली महिलांक लागून हे थंयसर जावचे. म्हाजे मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव मागता डायरेक्टराचे कितें लक्ष घालचें आनी आमचे मंत्री बाबान तांकां खंय तरी हे इन्स्ट्रक्शन दिवचे. आय ऑल्सो रिक्वेस्ट ओके ओके कोण कोण आले The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor of the motion may say ayes, and those against may say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, तशेंच मागता ऑनरेबल मंत्र्या कडेन कितें जी ही सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा आनी जे आमचे महिला मंडळ आसा तांकां ट्रेनिंग प्रोवायड करपाक लागून आमच्या हँडिक्राफ्ट डिपार्टमेंटा कडसून हे सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ही ट्रेनिंग मेळची. कित्याक जी तांकां ट्रेनिंग मेळ्ळ्या उपरांत
ही जी बायल मनीस आसा तांकां एम्पावर जावपाक लागून आनी सेल्फ रिलायंट जावपाक लागून खंय तरी तांकां मदत जातली. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे जेंच्यांनी ऑलरेडी ट्रेनिंग घेतलेली आसा बट ती स्वता आपूण कितें तरी वेव्हार करपाक सोदता, वेवसाय करपाक सोदता, तेज्या लागून जे तांकां मशिनां घेवपाक प्रक्रिया करची पडटा, इक्विपमेंट्स घेवपाक